नमस्कार. पणजी दूरदर्शनच्या ह्या जनादेश 2024 ह्या कार्यावळीत हांव दिलीप वझे तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आणि आयज म्हज्या सांगातान आसा ह्या सगळ्या चर्चेचेर भासाभास करपा खातीर किंवा ह्या निकालाचेर भासाभास करपा खातीर यतीश नाईक भाजपाच्या वतीन. तर तांकां आमी येवकार दिवया. यतीश नाईक बाब, येवकार तुमकां. आणि सध्या पळोवपाक गेल्यार 18वी लोकसभा जी आसा ती घडपाच्या स्थितीन तयार जाल्ली आसा. मतमेजणी सुरू जाल्ली आसा असो आमचे कडेन आत्ताच संदेश पाविल्लो आसा. आणि 19 एप्रील सावन सुरू जाल्लो हें जें धुमशान आसा, निवडणुकेचें धुमशान किंवा वेंचणुकेचें धुमशान, तें 1 जून मेरेन चल्लें. सादारण 44 दीस ह्या सगळ्या वावरांत सगळे नेते आशिल्ले. वेंचणुकेचो वेगवेगळो रंग आमी पळयलो. सुरवातीच्या काळात सादारणता पळोवपाक गेले जाल्यार थोडीशी ल्हव सुरवात जी जाल्ली ती 1 जून मेरेन जो वेंचणुकेचो सगळो प्रचार चलतालो किंवा वेंचणुकेची सगळो जो प्रोसेस चलतालो तातूंत वेगवेगळे रंग आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. ते रंग सगळे चट्टे रंग आशिल्ले. यतीश बाबाक म्हजो सगळ्यात पयलो प्रश्न आसा की भाजपाच्या वतीन ते आयज हांगा आयिल्ले आसात आणि दक्षिण गोंय आणि उत्तर गोंय अशे दोन्ही लोकसभा मतदारसंघात भाजपाच्या वतीन तुमची कशा प्रकारची आस आसा? पण कशें आसा, लास्ट 10 वर्सां मोदीजींचे कार्य हे सगळ्यांक दिसलां. आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या संदर्भात घेया, सोशल सिक्युरिटीच्या संदर्भात घेया, एज्युकेशनाच्या संदर्भात घेया, हेल्थाच्या संदर्भात घेया, इट इज सगळ्या सेक्टरांनी मोदीजींनी काम केल्लें आसा. केंद्र सरकारान काम केल्लें आसा. कॉम्प्लिमेंट करपाक राज्य सरकार दोतोर प्रमोद सावंताच्या अंडर तांणी काम केल्लें आसा. सो बेजिकली नॉर्थाचे आणि सावथाचे लोक जे आसा तांकां हीच डेव्हलपमेंटाची गती जाय, फुडें गेल्ली केंद्र सरकाराच्या पालवान. सो दोनूय खासदार भाजपाचे येतले हातून दुबाव ना. उत्तरेक भाऊ हे विद्यमान खासदार आसा, दक्षिणेक आमची पल्लवीबाई धेपे ती कॅन्डिडेट आसा. दुबाव ना, दोनूय सिटां भाजपाची येतली. कित्याक लोकांक जाय विकास. पण साधारणतः आमी फाटलो एक पर्स्पेक्टिव्ह जर पळयत किंवा वेंचणुकेचो जर निकाल जर पळयत जाल्यार दक्षिण गोंय जे आसा ते बऱ्याच फावटी काँग्रेसीच्या वाटेन राविल्ले आसा. आणि ह्या खेपेकय साधारणतः अंदाज जो बरेच एक्झिट पोलांचो अंदाजय जो आसा तो 1-1 असो आसा. तुमच्या हाजेर कितें मत आसा? तशें ना. ते कशें आसा, लास्टाक एक्झिट पोल वा एक्झिट पोल आसता, पूण ग्राउंडार जी रियलिटी आसता ती पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक, पक्षाच्या नेतृत्वाक सगळ्यांक खबर आसता. आणि ग्राउंडार जी रियलिटी आसा ती रियलिटी आसा की मोदीजींचे सरकार लोकांक आयिल्ले जाय, बीजेपीचो खासदार लोकांक जाय. ही ग्राउंड रियलिटी. आता कशें आसा, एक्झिट पोल दाखयता अशें तशें ते 1-2 एक्झिट पोल कितें दाखयता, ते उरलेले एक्झिट पोल दाखयता दोनूय जिखतले म्हणून बीजेपी. सो एक्झिट पोल इज लास्टाक एक्झिट पोल, पूण दोनूय सिटां बीजेपीची जिखतली, हातूंत दुबाव ना. तशें पळोवपाक गेलें न्ही की उत्तर गोंय म्हणा हे बऱ्याच फावटी भाजपाच्या वाटेन राविल्ले आसा. आणि उत्तर गोंयांतले जे दोनूय उमेदवार आसात, बेजिकली आमी 2 उमेदवार इतलेच खातीर म्हणया की तशें 8 उमेदवार उबे राविल्ले आसात. पूण तुल्यबळ लढत जी आसा ती ह्या 2 उमेदवारां मदीं जाता ती काँग्रेस आणि भाजपाचे जे उमेदवार आसात. काँग्रेसच्या वतीन रमाकांत खलप आसात आणि भाजपाच्या वतीन श्रीपाद नायक आसात. हे तशे दोन्ही अनुभवी उमेदवार आसात. ह्या दोन्ही अनुभवी उमेदवाराक उत्तर गोंयांत लोकांनी पळयला. नवे उमेदवार जे आसा ते पल्लवी धेपे जी आसा ती नवीन आसा. जरी त्यांचो बॅकग्राऊंड जो आसा, फॅमिली बॅकग्राऊंड जो आसा तो जरी नोन असलो तरी उमेदवार म्हणून तिची तशी कारकीर्द खंयच कोणी पळयली ना. अशा नव्या उमेदवाराक कितले एक्सेप्ट करता? काँग्रेसीने नवीनच उमेदवार दिल्लो आसा. पूण दोगांची ही जी तुल्यबळ लढत जी आसा ती तुमी कशा पद्दतीन पळयतात? तर कशें आसा, पल्लवीबाई धेपो ही सोशल वर्कान नवी न्हय. सोशल वर्कान ती आसा, तांची फॅमिली आसा, लोक तांकां वळखता, त्या लोकांकडे कॉन्टॅक्टान आसा, दुबाव ना. पूण ती हाज्या पयलीं अशें सक्रीय इलेक्टोरल राजकारणान नाशिल्ली. हें जरी खरें आसलें पूण तुमी पळयलां आसतलें की कॅम्पेनीच्या मार्फत प्रत्येक मनशाक कनेक्ट करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. बरोबर. जास्तशा लोकांक कॉन्टॅक्ट जाल्ले आसा. सगळ्यांक कॉन्टॅक्ट जावप केन्ना केन्ना जायना. पूण एक सांगपाचें म्हणल्यार ज्या तरेन कॅम्पेनीन तांकां स्फूर्त प्रतिसाद मेळिल्लो आसा त्या वयल्यान कळटा की लोकांक बीजेपी जाय, लोकांक बीजेपीचो उमेदवार जाय. पळय लास्टाक कशें आसता, लोक जेन्ना मत मारता, लोक 2-3 फॅक्टर पळोवन मत मारता. लोकांक विकास कोण घडोवन हाडटलो हें इम्पॉर्टंट आसता. सेकंड आसता की राज्य प्रगतीच्या पथार कोण व्हरूंक शकतलो, केंद्र सरकार प्रगतीच्या पथार कोण व्हरूंक शकतलो. ह्यो 2-4 गोश्टी आसा. आणि मोदीजींचें जें नेतृत्व आसा ते नेतृत्व इंटरनॅशनली एक्लेम्ड जाल्लें आसा. बरोबर. म्हणजे देशान ते सर्व म्हणजे द टॉलेस्ट लिडर नो डाऊट
पूण इंटरनॅशनली आता तांचे विश्वगुरूची एक इमेज जाल्ली आसा आनी ती इमेज लोकांनी सामकी वर्ल्ड ओवर लोकांनी एक्नॉलेज केल्ली आसा. अशें आसतना साऊथ गोंयान एक कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून पीपल ऑल्सो व्यू द सेम सेंटिमेंट. म्हणजे लोकांक जाय की मोदीजी परते जाल्ले आनी पल्लवीबाईक मत मारप म्हणल्यार मोदीजींचे हात बळकट करप. सिंपल लॉजिक ती की लोकांक जाय बीजेपी कित्याक मोदीजींच्या अंडर जी गती डेव्हलपमेंटान घेतल्या ती गती फुडें. तुमचें अशें मत आसा की मोदीजींनी केल्ल्या कामाचो जो आवाको आसा आणि तांची जी इमेज आसा ती पल्लवी धेंपेबाय हांकां अनडाउटेडली पळय कशें आसा लोक आतां मत मारता पळय प्रत्येक बीजेपीक जे मत पडटा पळय ते मोदीजींच्या नेतृत्वाक पडटा मोदीजींच्या सरकाराक पडटा. कॅन्डिडेट कोणूय आसत प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन कॅन्डिडेट कोणूय आसत कॅन्डिडेट बीजेपीन बरे कॅन्डिडेट दिवपाचे नो डाउट प्रयत्न केला. पूण लास्टाक जेन्ना लोक मत मारता तेन्ना लोक मोदीजींच्या नेतृत्वाक मत मारता मोदीजींच्या सरकाराक मत मारता आनी मोदीजी परते प्रायम मिनिस्टर जावचे म्हणून मत मारता. पूण एक असो एक हें आसा की सालसेत जो भाग आसा हाजेर बऱ्याच फावटी फोकस आसता पूण ह्या खेपेचें कॅल्क्युलेशन थोडेशें वेगळें अशें दिसता म्हाका. कित्याक लागून कित्याक दिगंबर कामत जे आसा ते भाजपाच्या वटेन आसात. वास्कोचोय आमदार जो आसा तो भाजपाच्या वटेन आसा. फोंडेचे आमदार भाजपाच्या वटेन आसात. असे काही फॅक्टर्स जे आसात ते भाजपाच्या वाटेन आयिल्ल्या कारणान सालसेत फॅक्टर थोडोसो लो लेवलाचेर आसतलो काय कितें? म्हाका दिसता की सालसेतीनूय बीजेपीक बरी मतां पडटली कित्याक खुबशे आमदार सालसेतीन आता बीजेपीचे आसा. बरोबर. आणि नावेरीचे जे आमदार आसात उल्हास तुयेकर ते हाच्या बरोबर ते भाजपाचे आमदार आसात. भाजपाचे आमदार आसा. दिगंबर बाब कामत आसा. अलेक्स बाब सिकेर आसा. असे खुबशे आमदार आता बीजेपीचे आसा. सो तेन्ना ते आता फोंड्या तालुका जर घेत जाल्यार फोंडेचे 4य मतदारसंघ बीजेपीचे नाल्यार एलायजाचे आसा. म्हणजे एक आमचो मडकय एमजीपीचो धरलो जाल्यार भाऊ आसा शिरोड्या रवी बाब आसा फोंड्या बरोबर आणि पिरियोळ गोविंद बाब आसा. सो बेजिकली 4य मतदारसंघ भाजपाचे आसा. बेजिकली सगळ्याक जर पळयत मुरमुगांवूय तशेंच वास्को सो सगळे बीजेपीचे आसा. एक आंतोन बाब वाझ तो अपक्ष जरी असलो बीजेपीक सपोर्ट करता. सो बेजिकली बीजेपीचे पॅन गोवा सिच्युएशन जे आसा ते एकदम बरें आसा दुबाव. एक सध्या बायट आमचे कडेन आयिल्ली आसा. पल्लवी धेंपे सध्या आमचे कडेन उलोवपाक सोदता. तिचे कितें म्हणणें आसा आयच्या ह्या निकालाच्या बाबतींतली तिची उत्सुकता आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया. एक्स्ट्रीमली कॉन्फिडंट सगळ्या दक्षिण लोकांच्या सगळ्या मतदारसंघांत हांव थँक्यू म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. हांव लिडाचे कांयच म्हणना. लिडाचे नंबर्स हांव काय म्हणना पूण म्हाका 100% खात्री आसा. पण ओव्हरऑल मॅडम इंडियन भारतान 400 पार जातले म्हणटा तुम्ही? जातले 400 पार. ग्लास थोडं मोदीच्या विजनाक लागून आणि लिडरशिपाक लागून जातलेच 400 पार. नक्कीच बरीच उत्सुकता दिसता पल्लवी धेंपे हांच्या चेहऱ्याचेर आणि तांणी ह्या सगळ्या निकालाच्या बाबतींत थोडेशें दडपणय आसपाक शकता कित्याक ती पयल्याच खेपेक ह्या अशा तरेच्या वेंचणुकेक ती सामकार वता. आमची जी उलोवप आसा तें आमी चालूच दवरया. आमचो जो विशय चलिल्लो आसा जशें की आमी सालसेत ह्या विशयाचेर उलयताले आनी आमी पळयलें की तुमी म्हटलें की शिरोडा मतदारसंघ म्हणा किंवा फोंडे म्हाल जो आसा तो सगळो तसो आतां भाजपाच्या वाटेन आयिल्लो आसा आनी हाचो फायदो जातलो असो तुमकां दिसता? हय कित्याक बारीक जर तूं पळयत जाल्यार भाजपाचे आमदारांची संख्या वाडिल्ली आसा सालसेतानूय. सो सालसेत जे तुमी गेल्या फाटीच्या रिजल्टांची जर तुलना करत जाल्यार ह्या फाटी ऑर्गनायझेशनली भाजप चड काम केल्लें आसा. आमदारूय चड आसा. सो बेजिकली सगळ्यो जर फॅक्टर कन्सिडर करीत जाल्यार सालसेत म्हाका दिसता नो डावट ह्या फाटी भाजपाक मत मारतले. साधारणतः एक ट्रेंड आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा आनी ह्या ट्रेंडान अशें दिसता की राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी म्हणजे एनडीए जी भाजपा प्रणीत लोकशाय आघाडी आसा राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी ती 4 सुवाताचेर मुखार दिसता आणि इंडी अलायन्स जो आसा ते 3 सुवाताचेर. ह्या फॅक्टराचेर तुमकां कितें दिसता की आता सुरवात जी जाल्ली आसा ती 4-3 अशी जाल्ली आसा आणि खूप लागीं सामके इनिशियल लीड्स आसतले ते बी तातूंत पोस्टल हे ते आसता. सो तातूंत तुका बेजिकली कांयच कळना. पूण आय एम व्हेरी शुअर की बीजेपी व्हडली लीड घेतली दुबावना आणि सामके 400 पार म्हणटा त्या भशेन 400 पार वचून इंडिया आघाडी खूब फाटल्यान आसतली दुबावना तातूंत. पूण विरोधकांचो असो बोवाळ चल्ला की एक्झिट पोल सुद्धा भाजपान मॅनेज केल्ले आसा अशें तेंचें म्हणणें आसा. कित्याक बऱ्याच फावटी म्हणजे
वेंचणूक आयोगाचेर सुद्दां तांच्यांनी आरोप केल्ले आसात. वेंचणूक आयोग सुद्दां फक्त भाजपा खातीर वावुरता असो त्यांचो आरोप आसा. आयज जर एक काँग्रेस पक्षाचे जर आशिल्ले जाल्यार आमकां तांचे कडचो व्ह्यू आयकुपाक मेळटाशिल्लो. पूण तुमचें हाजेर कितें मत आसा की बऱ्याच फावटी कित्याक सादारण हांवें काल एक अशी हें पळयलें की इंदिरा गांधी जेन्ना पंतप्रधान आशिल्ली तेन्ना तिणें सगळ्यात पयलीं EVM कशा पद्दतीन ऑपरेट करपाक शकतात आणि जे इंजिनियर्स आसा तांच्यांनी तिच्या मुखार हो सगळो हे प्रोसेस दवरिल्लो आणि ताच्या उपरांत EVM जे आसा ते एक्चुअली इलेक्शन प्रोसेसान आयले. जेन्ना काँग्रेसीनच EVM इलेक्शन प्रोसेसान हाडले तेन्ना काँग्रेसच कशें कित्याक ह्या प्रोसेसाचेर किंवा EVMाचेर प्रश्न उपस्थित करता अशें दिसता तुमकां? पळय कशें आसा न्ही, एक म्हण आसा, नाचूंक येना जाल्यार आंगण वांकडें म्हणप. तशी गत जाल्या काँग्रेसीची. कितें आसा न्ही, तुमी जर तांची जर वक्तव्य आयकत गेले थोडे दीस जाल्यार सामकें कांयचे काय उलोवंक लागल्या. आतां EVMाचेर उलोवप, एक्झीट पोलांचेर. पळय एक्झीट पोल म्हणटा ती नवी कांय न्ही. एक्झीट पोल दर इलेक्शनाक एक्झीट पोल करतात. बरोबर. आणि दर इलेक्शनाक मिडिया जावं, एजन्सी जावं, एनालिस्ट जावं, ते आपल्या ओपिनियन लोकां मुखार दवरतात. लोकशायेन तांकां तो अधिकारूय आसा. आतां ते सगळे तांकां जर इनकन्विनियंट आसले हाजो अर्थ ते सगळे हे न्हय. म्हणजे काँग्रेसीची मनस्थिती कशी जाल्या की कितेंय ते उलयता तांकां दिसता कितेंय तांचे खपून वतले, तशें ना. लोक जे आसा ते हुशार आसा. लोकांक ग्राउंड रियलिटी खबर आसा. काँग्रेसीक मत मारप म्हणल्यार वेस्ट करप मत, हे लोकांक खबर आसा. आणि होच विचार जे आता जाल्ली वेंचणूक आहा तातूंत दिसतलो. 100%. पळय तुमी जर पळयशात जाल्यार 2014 जे इलेक्शन जालें तातूंत काँग्रेसीक पडली 42 सीट्स. 2019 जे इलेक्शन जालें तें आय थिंक 53 सीट्स. अशा तरेन तांची आतां सिटां जाल्या. आनी ह्या फाटी तर म्हाका दिसता इट वील बी लोएस्ट टॅली. आमी साधारणता समजा जर एक फाटल्या वर्साचोच डेटा जर पळयत जाल्यार नरेंद्र सावयकर भाजपाच्या वतीन आशिल्ले आणि श्रीपाद नायक जे आशिल्ले उत्तर गोंयचे खासदार म्हणून वेंचून आयले. पूण फ्रांसिस्को सार्दिन हांची उमेदवारी जी आसा ती निमाण्या खिणाक तांची उमेदवारी जी आसा ती घोशीत जाला. ह्या खेपेक वेरेटो फेर्नांडीस तांची उमेदवारी तशाच पद्दतीन घोशीत जाल्या. ह्या इतल्या सगळ्या हाज्या उपरांत सुद्दां लास्ट टायम फाटल्या खेपेक फ्रांसिस्को सार्दिनो जे आसा ते वेंचून आयिल्ले. हें जें गणित आहा तें म्हाका कळना. हें एक्झॅक्टली कित्याक लागून अशें काँग्रेसीचो जो बालेकिल्लो आसा दक्षिण गोंय तो ह्या खेपेक उरतलो काय कितें अशी एक संशयाची पाल खंय तरी. ना तशें ना. तें कितें जालें गेल्या फाटी फॅक्टर दुसरे आशिल्ले. पूण हें सुद्दां जर पळयलें जाल्यार सार्दिन बाब सामको मायन्यूट विस्कराचेर जिखून आयिल्लो. बरोबर. अशें व्हडलें कांय नाशिल्ली ती मतां. ह्या फाटी ती परिस्थिती ना. ही परिस्थिती कंप्लीट बीजेपीच्या फावोरान आसा. साधारण पळयलें जाल्यार 47% मतां जी आसा ती फ्रांसिस्को सार्दिनाक म्हणजे काँग्रेसी परिस्थिती तेन्ना वेगळी आशिल्ली. तुमकां सांगलें परिस्थिती वेगळी आशिल्ली. आज काँग्रेसी कडेन 3 आमदार आसा. आज काँग्रेसी कडेन कार्यकर्ते ना. आज काँग्रेसी कडेन बेजिकली ग्राउंडार वर्कर ना. अशी परिस्थिती आसा. आमदारूय कोण ना तांचे तशें. सो बेजिकली लिडरूय तशें कोण ना. सो अशा परिस्थितीन देर इज नो डावट की बीजेपी विल विन साउथ. आणि काँग्रेस इज नॉट द सेम काँग्रेस इट वॉज. काँग्रेस आता ती विधर जाल्ली आसा. पूण जितले काँग्रेसी कडच्यान जे भाजपा कडेन आयिल्ले लोक आसात त्यांचे खंय तरी मन काँग्रेसी कडेन आसा काय कितें अशें दिसता तुमकां? कित्याक केन्ना तरी दिसता की आपलें तें एक घर आशिल्लें असो विचार आसता. तशें नासता. कशें आसा न्ही, आय लूक एट इट लायक दीस. आतां जो मनीस भाजपान आयला आनी भाजपाचे आतां आमदार आसा, भाजपाचो जो लिडर आसा आतां तो भाजपाक काम करून निश्चित मतां मेळटलीं भाजपाक. कित्याक लास्टाक जर तुमी पळयत जाल्यार लोकांक कितें जाय, आपल्या वोटरांक डिलिव्हर केल्लें गूड गव्हर्नन्स. दॅट इज द होल इश्यू न्ही. गूड गव्हर्नन्स लोकांच्या दारा कडेन पावप, लोकांक बरोबर घेवन विकास घडोवप, हेच हेतू आसता पॉलिटिक्सान. जे बीजेपीचो जो हें आसा राष्ट्र प्रथम, मागीर पक्ष आनी मागीर स्वता, ही जी फिलॉसॉफी आसा ती बीजेपीचे प्रत्येक हाका मान्य आसा. नेतृत्वाक मान्य आसा, लिडराक मान्य आसा, कार्यकर्त्याक मान्य, सगळ्यांक मान्य आसा. म्हणून त्या प्रमाणे सगळे जाण काम करता. म्हणून पक्षाक मतां मेळोवन दिवप, पक्षाचे सरकार घडोवन हाडप हेच ध्येय. साधारणतः आमी गोंयचो विचार करता करता थोडेशे राष्ट्रीय पातळीचेर जे काही विशय चलतात ताजे कडेन वचूया. 2004ची आमी समजा जर वेंचणूक पळयत, लोकसभा वेंचणूक, तातूंत इंडिया शायनींग हो एक मुद्दो बरोच गाजिल्लो आणि प्रमोद महाजन हांच्यांनी तेन्ना बऱ्यापैकी प्रचाराची जी धुरा आसा ती सांबाळिल्ली अटल बिहारी वाजपेयीच्या हांच्या फुडारपणा खाला.
अटल बिहारी वाजपेयी हांचे एक खंबीर नेतृत्व, प्रमोद महाजनासारखे जे द्रष्टे नेते आशिल्ले तांची एक व्हिजन किंवा तांची प्रचाराची एक पद्धत अशें आसतना सुद्दां काँग्रेसीक एक मार्जिनल थंय विन जी मेळ्ळी किंवा एक काँग्रेस पक्ष जो आशिल्लो तो एक सगळ्यात व्हडलो पक्ष म्हणून मुखार आयलो. हें अशें कित्याक जाल्लें आसूं येता अशें दिसता तुमकां? पण खूब कारणां आसा ताका आनी हाजेर खूब जाण उलयल्ले आसा. कित्याक 2004ची गोश्ट ही. ती काँग्रेस वेगळी आशिल्ली, ती BJP वेगळे फॅक्टर आशिल्ले, खुबश्यो गोश्टी आशिल्ल्यो. पूण जर आमी 2014च्यान जी BJPचे नेतृत्व पळयता मोदीजींच्या अंडर, जाल्यार तातूंत संघटनात्मक भयंकर कितें म्हणटा ते भर घाल्लो आसा. बरोबर. सरकाराची पावलां जी आसा ती प्रत्येकाक मान्य जाल्ली आसा. 370 मेजर डिसिजनां जी आसा 370 आनी अशी व्हडली व्हडली डिसिजनां, ती व्हडली डिसिजनां देशाक आनी बळकट करपाची डिसिजनां आसा. म्हणजे प्रत्येक सामान्य मनीस जो आसा ग्राउंडार तो भाजपाक आकर्षित कित्याक जाला इज बिकॉज ऑफ दीज डिसिजन्स, मेजर डिसिजन्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर, कंट्रीज सिक्युरिटी, अशें सगळ्या तरेची डिसिजनां. सो 2004 परिस्थिती खूब वेगळी आशिल्ली. 2004 वॉज जस्ट द बिगिनींग ऑफ द न्यू सेंचुरी. डिफरंट इश्यूज, डिफरंट सिच्युएशन्स, पॉलिटिक्स वॉज डिफरंट. आज खूब वेगळें आसा. आता सध्या आमी हाजे कडेन जर पळयत जी टॅली आमच्या मुखार येता तातूंत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी जी आसा ती मुखार वतना आमकां दिश्टी पडटा. सादारण 16 सुवाताचेर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी जी आसा ती मुखार आसा आनी 11 सुवाताचेर इंडिया आघाडी जी म्हणजे इंडिया अलायन्स जाका आमी म्हटलां ती आघाडी मुखार वताना दिश्टी पडटा. गोंयची जी लोकसभा वेंचणुकेचे दोन्ही जे मतदारसंघ आसा ते दोन्ही कडची मतमेजणी सुरू जाल्ली आसा आनी जशें म्हटलां की पोस्टल बॅलट जे आसा त्या पोस्टल बॅलटाची काउंटिंग सगळ्यात पयली जातली आनी पोस्टल बॅलटाचें काउंटिंग पुराय जाल्या उपरांत मागीर EVMs जे आसात जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आसात वेगवेगळ्या मतदारसंघातली ती उगडली वतली आनी ताज्या उपरांत निकाल जे आसा ते साधारणतः 11, 11:30 किंवा 12 पर्यंत गोंयचो निकाल जो आसा तो बेसिकली म्हाका दिसता स्पश्ट जातलो आनी कोण वेचून आयलो आनी कोण वेचून आयलो ना, कोणाची जीत आनी कोणाची हार जी आसा ती आमकां कळटली सादारण एक फुडल्या 3-4 वरां भितर. यतीश नायक बाब आमचे सांगातान आसात सद्या भाजपाचे ते म्हणयारे, भाजपाचे प्रवक्ते आनी तांचे कडच्यान आमी भाजपाचो जो एक पर्स्पेक्टीव आसा तो जाणून घेवपाचो प्रयत्न करता ह्या पुराय वेंचणुकेत जे मुद्दे आमी पळयले. मोदी की गॅरंटी हो जो मुद्दो आसा तो बऱ्यापैकी गाजलो. पूण त्याच प्रमाण विरोधी पक्षांनी मोदींच्या बऱ्याच गजालींचे हाशेय करपाचो प्रयत्न केलो. तातूंत ते यशस्वी जातले अशें दिसता तुमकां? तातूंत एक्चुली ते हाशे जाले. कित्याक बारीक जर तुमी पळयत जाल्यार विपक्षाक ऑपोजिशनाक आतां कोण सिरियसली घेना. ना, हांव मातसो तुमकां बरें थांबयता. कित्याक लालू प्रसाद यादव हांणी म्हटलें की मोदी हांकां एक कुटुंबच ना, तांचे परिवारच ना. असो कुटुंब नाशिल्लो मनीस देश कसो चलयतलो किंवा देशाचो फुडार कसो बरो करतलो असो एक तांचेर थोमणो तांणी मारलो. पूण त्याच गजालीचें भांडवल जें आसा म्हणजे हांवें बऱ्याच फावटी पळयलां की विरोधी पक्ष जर एखादे वेगळें नांव दिवपाचो प्रयत्न करता मोदी सरकाराक किंवा भाजपाक जाल्यार त्याच नांवाचो फायदो भाजपा उठोवपाक पळयता असो एक पर्स्पेक्टीव. कित्याक 2019च्या हातूंत आमी पळयलें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां एक वेगळें नांव दिवपाचो प्रयत्न केलो पूण ताचो तसो फायदो जावपाक गेलो ना आनी ते आमी सगळे जाण शिपाय आसा नरेंद्र मोदीचे अशा पद्दतीची प्रचार जाली. आनी आतां पळयलें मोदी का परिवार असो एक प्रचार सध्या सुरू जाल्लो आसा. सो हे भाजपाक कशें कितें जमता? ना पळय कशें आसा न्ही, लोकांक ही असले तरेची भाशा आवडना. मोदीजींक पर्सनली टार्गेट करप. आतां जर तुमी पळयलां जाल्यार काँग्रेसीचे उलोवपाची स्टायल ही खूब बिटर जाल्ली आसा. तांचो जो लिडर राहुल गांधी तोच खूब बिटर उलयता आनी हे लोकांक आवडना. लोकांक कितें जाय, लोकांक जाय मुद्द्याचेर उलयल्ले. आतां देशाक वेगवेगळे मुद्दे आसा, त्या मुद्द्यांचेर मोदीजी कसो देश म्हणजे फुडें कसो हो देश वतलो हाजेर मोदीजी उलयता. मोदीजींचें सरकार जें आसा तें बरें गव्हर्नन्स कशें दिवचें हाजेर मोदीजी उलयता. मोदीजींचे 10 वर्सांचो जी ट्रॅक रिकॉर्ड आसा त्या ट्रॅक रिकॉर्डान मोदीजी दाखयता की देश 10 वर्सां पयलीं खंय आशिल्लो, 5th लार्जस्ट इकॉनॉमी आशिल्ली, ती आतां कितली इकॉनॉमी आशिल्ली ती 5th आयल्या. आतां 5thची आमी 3rd व्हरपाचो प्रयत्न करता. सो मोदीजींचे क्लियर विजन लोकांक दाखयता की बाबा माय एजेंडा इज टू ब्रिंग 5th पोझिशन, इकॉनॉमी टू 5th पोझिशन. ती ताणें हाडली. आतां नेक्स्ट एजेंडा 3rd पोझिशनाचेर व्हरप, विकसीत भारताचो एजेंडा पूर्ण करप.
आतां मोदीजींचे अशें क्लियर विजन आहा. ऑपोजिशनाचें कितें विजन आहा? ऑपोजिशन फक्त नांवां दवरप, ऑपोजिशन फक्त तांची कितें नाका आशिल्लें क्रिटिसिजम करप, पळय लोकांक असलें आवडना. पण बऱ्याच फावटी म्हणून सगळे ऑपोजिशनाचे तथ्याचे लिडर जे आशिल्ले ते ऑपोजिशनाक सोडले. बारीक जर तुम्ही पळयले जाल्यार आज काँग्रेसीचे जावं बाकीच्या पार्टींचे लिडर जावं तांणी पक्षाक त्या सोडले. कित्याक? तांकां जाय देश फुडें गेल्लो, तांकां जाय राष्ट्र प्रोग्रेसाच्या पथार गती मेळिल्ली. म्हणून लोक सोडून बीजेपीचे आयडिया, मोदीजींचे नेतृत्व बळकट करपा खातीर आनी सपोर्ट करीत आसा. सिंपल रिजन ते तातूंत लोकांक जाय विकास. तुमकां हांवें सांगलें लास्टाक लोक जेन्ना मत मारपाक वता पळय, लोक चिंतता विकास घडोवन कोण हाडटलो, देश कोणाच्या हातांत सेफ आसा, सुरक्षीत आसा, फुडें वतलो हेच. आनी तातूंत दुबाव ना की मोदीजी इज द ओनली आन्सर. हातूंत आयच्या दिसा म्हणून तुमकां लीड सुद्दां जे मेळटा ते तशेंच तरेचे आसा की बीजेपीकूच एब्सोल्यूट 400 पार म्हणटा ते भशेन दॅट इज द पल्स ऑफ द पीपल. 400 पार जातले, देर इज नो डावट. आनी बरें सरकार परते 5 वर्सांक स्थापन जावन मोदीजींच्या अंडर बरे गती देशाक मेळटली. ही जाली सादारण एक भाजपाच्या वाटेची बाजू. विरोधक आमी सादारण कर्नाटकात जी विधानसभा वेंचणूक जाली ताजो जर आमी एक नियाळ घेतलो जाल्यार अशें दिसून येता की बऱ्याच लोकांक आजुनय जी फुकट मेळपाची जी वेवस्था सरकार करून दिता, म्हणजे आतां बसी बऱ्याचशा बायलांक तांच्यांनी बसीचो प्रवास आसा तो फुकट केल्लो आसा. किंवा काही आता सध्या राहुल गांधीची जी घोषणा आसा की 8,500 रुपया दर म्हयन्याक बायलांच्या खात्यान वतले. किंवा बेकार जे लोक आहात तांच्या खातीर तांचो जो एक विजन तांणी मुखार दवरिल्लें आसा त्यांच्या घोषणापत्रांत. सो हे आजुनय लोकांक अपील जाता अशें दिसता तुमकां? पळय काँग्रेसीची जी धोरणां आसा पळय ती इकॉनॉमीच्या आड आसा, इकॉनॉमीक ग्रोथाच्या आड आसा. वेरेज बीजेपीची जी धोरणां आसा पळय ती एम्पावरमेंटाच्या दृश्टींतल्यान आसा. म्हणून हांव सदां म्हणटा की जेन्ना एक मेजर जाता असो तो दोन तरेनी पळोवपाक जाय, वेदर इट इज अ पॉप्युलिस्ट मेजर ऑर वेदर इट इज अ मेजर टू एम्पावर. पॉप्युलिस्ट मेजर जर आसत जाल्यार जनरली ताका चिंतप नाशिल्लो मेजर जाता. खूबदां आतां काँग्रेसीन केला ते भशेन थंय कर्नाटकान काँग्रेसीन मेजर्स जे केल्या ते मेजर्स फक्त म्हणजे लोकांक पिशें लावपाक मेजर्स. तातूंत राज्य इकॉनॉमी राज्याची सिस्टमॅटीक उरना, तातूंत बेजिकली चिंतप ना. वेरेज भाजपाच्या राज्यांनी ज्यो गोष्टी केल्या त्यो बेजिकली इज ऑन द टच स्टोन ऑफ एम्पावरमेंट. म्हणजे रेव्हेन्यू मोबिलायझेशन करून, फंड तयार करून, बजेटान प्रावधान करून मागीर ते एम्पावरमेंटाचे मेजर्स चालीक लावप. दीस इज द डिफरन्स. म्हणजे काँग्रेसीचे ते कितें म्हणटा चिंतप नासतना कांयचे काय करप आनी तातूंत राज्याकूय त्रासान घालप, इकॉनॉमीकूय त्रासान घालप, लोकांकूय तातूंत काय मेळना. तांचोच स्वताचो लिडर तांचो सांगतालो की 1 रुपया दिल्लीच्यान सकयल वता 13 पयशे सकयल पावता म्हणून. अशें तांचोच लिडर सांगून गेला. आदले प्रधानमंत्री राजीव गांधी हांचें वक्तव्य आसा. सो हें मॉडेल आशिल्लो. सो बीजेपीचो मॉडेल कसो आसा? बीजेपीचो मॉडेल कंप्लिटली ऑपोजीट. बीजेपी बेजिकली क्रिएट्स मेजर्स टू एम्पावर पीपल. दॅट इज द डिफरन्स. पूण आमी अरविंद केजरीवाल हांची सादारण पद्दत पळयल्यार तशीच दिसता. कित्याक तांच्यांनी बऱ्याच फावटी सांगलें की आमी वीज बील माफ करतात किंवा एक सर्टन लिमीट पर्यंत तुमकां वीज बील येवचेंच ना किंवा शून्य आसतलें. तांच्यांनी दिल्लीत बायलां खातीर बसीचो प्रवास आसा तो ऑलमोस्ट फुकट केल्लो आसा. सो इंडी अलायन्सांतले जे घटक पक्ष आसतात सादारण काँग्रेसीचीच भाशा उलयतना दिश्टी पडटात. सो ह्या सगळ्या गजालींचो आनी एक विरोधाभासय दिसता. पंजाबान ते वेगवेगळे लढटात आणि दिल्ली बाकीच्या सगळ्या भागांनी ते एकामेका बरोबर आसात. तशीच ममता बॅनर्जी जी आसा पश्चिम बंगालांतली, अस्तंत बंगालांतली, ती थंय आपली सुवात सामकी घट्ट करपा खातीर ती स्वता एकटी लढटा. बाकी कडेन मात्र तिणें इंडी अलायन्साक सपोर्ट केलो. हो विचार जो आसा तो कसो कितें दिसता तुमकां? म्हणून हांव बेजिकली हे जे इंडी अरेंजमेंट आसा ताका अलायन्स म्हणपाक हांव मातसो फाटीं फुडें येता. कित्याक अलायन्स म्हणजे कितें? अलायन्स म्हणजे दे आर एलायज टू फायट द इलेक्शन टुगेदर. बरोबर. इट कॅनॉट बी अ सिच्युएशन की केरळाक CPM आणि काँग्रेस एकामेकाच्या आड झगडटा आणि दिल्लीक वता आणि हात धरता आणि सांगता आमी एक म्हणून. पंजाबाक आप आणि काँग्रेस एकामेकाच्या आड झगडटा, थंय वता आणि सांगता आमी एक म्हणून. बेंगॉलाक तुमी सांगला ते भशेन TMC आणि काँग्रेस एकामेकाच्या आड झगडटा, दिल्लीक वता आणि हात धरता. आता बेसिकली दिस इज एन अलायन्स ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन्स. हाका अलायन्स म्हणप न्ही.
सो पळय आपाचो मॉडेल जो आमी आतां तुमी सांगताले, आपाचो मॉडेल इज अ मॉडेल ऑफ फेलियर. तुमी जर पळयत जाल्यार दिल्लीचे उदरगत जी जाल्ली ती उदरगत आतां बेजिकली मोदीजींच्या अंडरूच जे कितें केंद्राच्या मार्फत जे कितें करूंक शकता तीच उदरगत आसा. म्हणजे आपाच्या मॉडेलान जी उदरगत म्हणटा पळय ते दॅट इज कंप्लीट हॉलो क्लेम. कित्याक आपान तसो मॉडेल तांचो कांयच डिवेलपमेंटाचो मॉडेल ना. तांचो मॉडेल आतां तुमी पळयता ते भशेन एक्सायज हे ते सगळं तसलो मॉडेल तो ना. हांव एका प्रश्नाचेर येवपाचो आशिल्लो की सरकार जेन्ना एखादी गजाल प्लॅन करता तेन्ना जेन्ना एखाद्या सॅक्टराक किंवा एका फॅक्टराक समजा जर फुकट काय दिवपाचें आसत जाल्यार खंय तरी ताजो एक वांटो उखलपी फॅक्टरी तयार जावपाक जाय. हें आमकां दिश्टी पडना काय कितें अशें म्हाका दिसता. कशें आसा न्ही, तुमी दिल्लीच्या संदर्भात म्हणटा दिल्लीच्या संदर्भात सुद्दां किंवा खंयचेय सरकार जेन्ना आतां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी फाटली कितलींशींच वर्सां म्हणजे कोवीड काळासान तरी 5 किलो रेशन जें आसा तें गरिबांक फुकट दिवपाचो प्रयत्न केलो आनी ते पावलेय बी आनी ताचे काही रिजल्ट्सूय आमकां दिश्टी पडले. पूण अशा पद्दतीचो जेन्ना फॅक्टर सरकार तयार करपाचो प्रयत्न करता तेन्ना ताजी जी लुकसाण भरपाय जी आसा ती सरकार कशा पद्दतीन करता अशें म्हणून हांवें तुमकां सांगलें. कशें आसता न्ही, एम्पावरमेंट मेजर्स कॅन बी डिफरन्शिएटेड फ्रॉम पॉप्युलिस्ट मेजर्स. आनी एम्पावरमेंटाचे जे मेजर्स आसता ते मेजर्स लोकांक जाय आसता. लोकांक बेजिकली बळकट करपाक, लोकांचे हात बळकट करपाक ते मेजर्स दिवचे आसता. थोडे सेक्शन्स आसता, विकर सेक्शन्स ऑफ पॉप्युलेशन आसता आनी कोण आसता तांकां ते मेजर्स दिवचे आसता. आनी मोदीजी ते दिवन मोदीजीन सिस्टमॅटीक पळयलां की ते लोकां पर्यंत पावता. आतां तुमी जे अन्न योजना म्हणली ते अन्न योजनेच्या अंडर कोविडान सुरू जाल्ली ती म्हणजे अजून गरीब लोकांक ते अन्न पावता. सो ते पावता म्हणजे कशी गॅरंटी आसा की लोकां पर्यंत पावता, मदीं कांय प्रॉब्लेम येना. अशा तरेचे एम्पावरमेंटाचे मेजर्स लोकांक जाय थोड्या आनी लोकांक म्हणून मोदीजीन ते कंटिन्यूय केल्ले आसा. आतां आमचे कडेन भाजपाचे जे 3 उमेदवार वेंचून आयिल्ले आसात तांची बायट्स आमचे मेरेन पाविल्ली आसात. तर ते 3 माफ करात वेंचून येवंक ना, ते ट्रेंडिंगान मुखार आसात असो एक अंदाज आसा, अदमास आसा. तांचें कितें म्हणणें आसा ते जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया. लक्ष्मी नारायण मंदिर आई हूँ, जो पूरी सृष्टि के पालन करता है. आज उनका आशीर्वाद लेने आई हूँ और मेरा अगाध विश्वास है और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि आज भारत की जनता चयन करेगी भाजपा की लोक कल्याणकारी नीतियों को, चयन करेगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों को, चयन करेगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को. मैं जानती हूं तीसरी बार फिर मोदी सरकार. Today I pray that our Modi ji should come out with 400 par because he is the embodiment of justice, is the embodiment of truth, and he is the man who can bring the future to this nation Bharat. I am going to stand with justice and nothing can stop me. 400 par होकर ही रहेगा. ऐतिहासिक है, राम राज्य बरकरार रहेगा. विश्व के सबसे बड़े नेता तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और देश की जनता को बहुत सारी शुभकामनाएं. देश की जनता ने देश को जिताया और अपना विश्वास मोदी जी पर जताया. गरीबों, वंचितों, बेटियों, मातृशक्ति सब ने, किसानों ने, एक एक व्यक्ति ने, एक एक गरीब जो लाभार्थी रहा वो आज प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है. समस्त देश को, इस भारत को, इस नए भारत को, साम्राज्य वाले भारत में सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं. जय श्री राम, जय बजरंगबली. बासुरी स्वराज आणि माधवीलता हांच्या संघातान उत्तर प्रदेशातले एक उमेदवार, ज्यांच्या भाजपाचे उमेदवार, तांची आम्ही बाईट्स ऐकली, तांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि त्यांची उत्सुकताय जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो. आणि माधवीलता ही जी एक फॅक्टर आसा ती बऱ्यापैकी इमर्जिंग फॅक्टर भाजपाची अशी दिसपाक लागल्या. कित्याक ती ज्या पद्दतीचो बोल्डनेस दाखयता आपल्या स्टेटमेंट म्हणा किंवा आपल्या कामांतल्यान, तातूंतल्यान असदुद्दीन ओवेसी जे आसात तांकां बऱ्यापैकी भंय निर्माण जाला असो दिसता काय तुमकां? पण कशें आसा लास्टाक तांची जी पॉलिटिक्स आसा पळय ओवेसीची, ती पॉलिटिक्स इज समथींग वियर्ड. ती पॉलिटिक्स लोकांक आतां कळ्ळ्या आनी म्हाका दिसता की ओवेसीची पॉलिटिक्स ती चलपाची ना.
लोक माधवी लताच्या फावरान बीजेपीच्या फावरान मत मारतले, कित्याक लोकांक ती ओएसीची पॉलिटिक्स आतां कळ्या की ती पॉलिटिक्स डेव्हलपमेंटाची पॉलिटिक्स न्हय म्हणून अशें दिसता आनी अशें ट्रेंड्सांनूय दिसून येता मतांच्या माध्यमांतल्यान. साधारणतः आमी ट्रेंड जर पळयत 51 सुवातांचेर भाजपा जी आसा, भाजपा प्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी जी आसा ती फुडें आसा आणि इंडी अलायन्स जे आसा ते 44 सुवातांचेर मुखार आसा. फरक तसो व्हडलो ना, पूण हे म्हाका दिसता साधारणतः दक्षिणेच्या राज्यांतले जे ट्रेंड्स आसात ते ट्रेंड्स आमकां सध्या पळोवपाक मेळटा असो एक साधारण अदमास आसा. आणि दक्षिणेत जी आसा ती इंडी अलायन्स आमी पळयलें की इंडी अलायन्साक दक्षिणेक एक्झिट पोलान सुद्दां बऱ्यापैकी सुवातो मेळटाना आमकां दिश्टी पडल्यो, कित्याक तमिळनाडू सारखे जे राज्य आसा ते अजूनही DMKच्या फाटल्यान उबे आसतना आमकां दिश्टी पडटा, किंवा केरळा सारखे जे राज्य आसा त्या केरळा सारख्या राज्यान काँग्रेस किंवा जी डावी आघाडी आसा ती डावी आघाडी कडेन बऱ्याच खेपेक मतदार वतना आमकां दिश्टी पडटा. तेन्ना ह्या भागांतल्यान जे आमकां ट्रेंड्स मेळटात ते बऱ्याच खेपेक इंडी अलायन्स किंवा काँग्रेस प्रणीत जी आघाडी आसा तांच्या वाटेन वतना आमकां दिश्टी पडटा. तर जेन्ना दक्षिणे कडच्यान आमी उत्तरे कडेन वचपाक लागतले तेन्ना वेगळो ट्रेंड कदाचित आमकां दिसपाक शकता, पूण सध्या तरी 52 सुवातांचेर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी जी आसा ती मुखार वतना आमकां दिश्टी पडटा आणि 45 सुवातांचेर इंडी अलायन्स जे आसा मुखार वतना आमकां दिश्टी पडटा. सो हळू ट्रेंड्स आणि ट्रेंड्सांचें रुपांतर निकालांत जावपाक लागतलेंच, पूण आमची जी चर्चा आसा ती आमची चालूच आसतली. आणि थोडोसो हांव चर्चेचो विशय राष्ट्रा कडच्यान परत गोंया कडेन येवपाक पळयता. गोंयांत रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो एक पक्ष जो आसा त्याने फाटल्या विधानसभेच्या सगळ्या निवडणुकेंत बऱ्यापैकी आपली जागा राखून ती साधारण 10% मतां जी आसा ती तांच्यांनी काडलेली. ह्या खेपेक ह्या रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो भाजपाच्या किंवा काँग्रेसीच्या खंयच्याय मताचेर परिणाम जावपाक शकतलो काय कितें अशें दिसता तुमकां यतीश बाब? तर कशें आसा, म्हाका दिसता की लास्ट असेंब्ली इलेक्शनांचे फॅक्टर्स वेगळे आशिल्ले जे घेवन ते लोकां पर्यंत गेल्ले आनी थंय तांकां थोडे कितें मतांय पडलीं. पूण जेन्ना पार्लमेंटाचें इलेक्शन येता तेन्ना लोक दुसरे तरेन चिंतता. तुमकां सांगला ते भशेन लोक चिंतता की केंद्रांत कोणाचो सरकार जातलो, केंद्रांत कोण पंतप्रधान जावंक जाय. आणि अशें आसतना की रिजनल पार्टी अशे तरेची गोंयांत जी आसा ताका मत मारून ताका कांय येना, म्हणजे लोकांक खबर आसा की तांकां मत मारप म्हणल्यार इट इज लायक कितें ताका, म्हणजे ते कांय सरकार घडयना. दिल्लीक राष्ट्राक मोदीजीक मत मारलें, BJPक मत मारलें जाल्यार डायरेक्ट मोदीजीक पावता, मोदीजी पंतप्रधान जाता. सो अशें आसता की हांकां मत मारून कितें मेळपाचें आहा. पण ते एक इमोशनल कार्ड खेळपाचो प्रयत्न करतात. गोंयकारपणाचे जे इमोशनल कार्ड जे आसा म्हाका दिसना, कित्याक तुमी जर पळयत जाल्यार BJPचे कमिटमेंट जे आसा टुवर्ड्स द अपकीप ऑफ गोवा इज व्हेरी स्ट्रॉंग. म्हणजे दोतोर प्रमोद सावंताच्या गव्हर्मेंटान जावं नाल्यार केंद्राच्या सरकारान जावं खुबशे मेजर्स घेतल्या की गोंयचें अस्तित्व टिकोवपाची, गोंयचे विकास घडोवपाचो, गोंयची आयडेंटिटी दवरपाची खुबशे प्रयत्न केल्ले आसा. सो ते तांचे जे कितें म्हणणें आसा त्या हाजे पक्षाचे RGचे बी ते कांय ताका लोक म्हाका दिसना ताका बळी पडटलेशे. बरेच फावटी आमी पळयलें की दक्षिण गोंयांतले जे लोक आसात, साधारण सालसेत भाग म्हणा किंवा वास्को भागांतले, तांच्यांनी बऱ्याच खेपेक तमनार सारको प्रकल्प आसत किंवा रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंग जे आसा ह्या सगळ्याक तांचो विरोध बऱ्यापैकी दिश्टी पडटालो. ह्या विरोधांतल्यान ते कितें सांगपाक सोदतात की आमी आमचो सैम सांबाळपाक जाय असो एक तांचो एक संदेश बऱ्याच फावटी आसता. खरेंच हे प्रकल्प आमच्या सैमाक आनी आमच्या गोंयाक दृश्ट लावपाक शकता काय कितें? पळय कशें आसा न्ही, सैम सगळ्यांक जाय आनी सरकारूय सैमांक प्रोटेक्ट करपा खातीर खूब मेजर्स घेता, दुबाव ना. पूण बारीक जर तुमी पळयलें जाल्यार तमनार सारको प्रोजेक्ट हो गोंयच्या उदरगतीक खूब म्हत्वाचो. सो बेसिकली उदरगत जर तुमी विरोध करतले उदरगतीचो बॅलन्स आसपाक जाय आनी तेच सरकार करता. एनवायरमेंट आनी डेव्हलपमेंटाचो तालमेल करून बॅलन्स करपाचें काम सरकार करता. पूण जर प्रत्येक गोष्टीक प्रत्येक डेव्हलपमेंटाक जर ओपोज जातलो जाल्यार कशें जातलें? आतां गोंयची इलेक्ट्रिसिटीचो डिमांड आसा, जो इलेक्ट्रिसिटी हावज होल्डाक जाय, प्रत्येक घरान आतां इलेक्ट्रिफिकेशन आसा. आतां गाडयो सुद्दां इलेक्ट्रीक जाल्या, स्कुटरूय इलेक्ट्रीक जाल्या. अशा परिस्थितीन तमनार सारखे प्रोजेक्ट इम्पॉर्टंट आसा, कित्याक गोंयची इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जे आसा ते मीट जावपाक जाय. सो विरोधाक विरोध करप ताका कांय अर्थ नासता न्ही. लास्टाक विरोधाची जर ओपिनियन सुद्दां मांडटलो जाल्यार ताका मेरीट आसपाक जाय.
पेटेत ते विरोध केले म्हणून ताका अर्थ ना. तमनार सारखे प्रोजेक्ट गोंयच्या भवितव्याक खूब इम्पॉर्टंट आसा. गोंयचो जर ग्रोथ जातलो जाल्यार गोंयची पावर जे डिमांड आसा ते मीट जावंक जाय, हातूंत दुबाव ना. गोंयचो तसो गोंयची उदरगत म्हणा किंवा गोंयचे जे प्रकल्प फुडें फुडें येत वतात ताजो बेज जो आसा तो बेजिकली पर्यटन आनी आमचो पयलींचो जो बेज आशिल्लो तो मायनींग. हे दोनूय विशय तशें पळोवपाक गेल्यार खूब सेन्सिटीव आमच्या खातीर. पूण मायनींग अजून पर्यंत सुरू जावंक ना हाजी दुगदुगूय बऱ्याच लोकांच्या मनात आसा. आनी मायनींग हो विशय दक्षिण गोंय आनी उत्तर गोंय ह्या दोगांकय तसो पळोवपाक गेल्यार लागू पडटा. सो ह्या विशया वयल्यान सरकार परत परत सांगत आसता की आमी मायनींग बेगीनच सुरू करतले, फुडल्या ऑगस्टान सुरू जातले किंवा फुडल्या सप्टेंबरान सुरू जातले, अशा पद्दतीची जी आश्वासनां आसा ती सरकारा कडच्यान मेळत वतात. पूण अजून पर्यंत ताजेर तसो पॉझिटीव फीडबॅक केंद्र सरकारा कडच्यान मेळना किंवा ते सर्वोच्च न्यायालयातय प्रकरण जे आसा ते प्रलंबीत आसा. ताज्या बाबतीत तुमी थोडेशें जर धोरण तुमच्या पक्षाचें जर दवरत जाल्यार आमचे पळोवपी आहा तांकां कळपाक बरें पडटलें. पळय तुमकां एक सांगता की गोंय सरकार जायत केंद्र सरकार जायत तांकां मायनींग एक्टिविटी रिज्यूम जावची गोंयांत म्हणून तांणी भयंकर काम केल्लें आसा. आनी दोतोर प्रमोद सावंताच्या अंडर गव्हर्मेंटान ऑलरेडी आतां स्टेप्स घेवन आतां बारीक जर पळयत जाल्यार मायनींग ब्लॉक्स सुद्दां ऑक्शनाक गेल्ले आसा. जेन्ना 2012चो जजमेंट जालो आनी मागीर जजमेंटाच्या नंतर सगळ्यांक खबर आसा. सो सुप्रीम कोर्टाच्या हाच्या जजमेंटाच्या वरवीं ते मायनींग जी इंडस्ट्री आहा ती बंद जाल्ली. म्हणजे ती मागीर लीज रिन्युवल्स जाले, मागीर ते सॅटिसायड जाले आनी सगळ्यो गोश्टी जाल्या त्यो सगळ्यांक खबर आहा. पूण तातूंतल्यान मार्ग काडून कायदेशीर पद्दतीन मायनींग परते चालीक लावपाक दोतोर प्रमोद सावंताचें सरकार जें आसा तें कार्य करीत आसा. आनी तें आतां दिसता केंद्र सरकारूय ताका पालव दीत आसा, कार्य करीत आसा, तेंय ताका दिसता, लोकांक दिसता. कित्याक ऑलरेडी मायनींग ब्लॉक्स ऑक्शन जाले, डंप पॉलिसी फायनलायज जाली, डंप पॉलिसी अकॉर्डिंगली ती चालीक हें आली. मागीर तुजे मायनींग ब्लॉक्स ऑक्शन जावन ऑलरेडी मायनींग एक्टिविटी थोडे कडेन रिज्यूम जाल्या, उरले कडेन जी आसा मायनींग एक्टिविटी ती रिज्यूम जावपाची हळू हळू जातली. सो बेजिकली मायनिंगाच्या संदर्भात एक्टिविटी कमेन्स जावपाच्या थोडे कडेन जाली, थोडे कडेन मार्गार आसा. सो बेजिकली मायनींग एक्टिविटी चालीक लागची म्हणून केंद्राचे आनी राज्याचे अथक परिश्रम दिश्टी पडटा. आतां तशें पळोवपाक गेल्यार मायनींग एक्टिविटी ही सुद्दां ज्या कारणाक लागून बंद जाली तें सुद्दां सैमाचेंच कारण आशिल्लें. सैम इबाडटा असो एक थंय विशय येतालो आनी अशें आसतना सुद्दां परत मायनींग एक्टिविटी सुरू जावची अशें म्हणपी बी तेच लोक आसा जे डबल ट्रॅकिंगाक विरोध करता. अशें आसा काय कितें? कशें आसा न्ही, बारीक जर तुमी पळयत मायनींग एक्टिविटी ही नवी न्हय गोंयांत. मायनींग एक्टिविटी ही गोंयची एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री. बरोबर. म्हणजे गोंय लिबरेट जावच्या पयलींच्यान ही इंडस्ट्री गोंयांत चालूक आसा. आनी लिबरेट जावन सुद्दां मागीर कन्सेशन्स जी आशिल्ली ती कन्सेशन्स जाली लिजीस आनी तेन्नाच्या तशी ती इंडस्ट्री चलत आसा. सो बेजिकली मायनींग इंडस्ट्रीच्या माध्यमांतल्यान राज्याक खूब रेवेन्यू जनरेट जाता, लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळटा, हे सगळे कांय गोश्टी सगळ्यांक खबर आसा. सो ते कशें आसा तो विरोध करतात थोडे, ते विरोध खंयच्या भाशेन करता ते सगळ्यांक खबर आसा. बट बेजिकली आय लुक एट इट लायक दीस की पर्यावरण सरकार प्रोटेक्ट करपा खातीर मेजर्स घेता. फॉर एग्जाम्पल हांव तुमकां सांगता, पॅडी फिल्ड्स डिस्ट्रॉय ना जावची म्हणून गोंय सरकार अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत ताणें ऑलरेडी कायदो हाडिल्लो आसा. म्हणजे पॅडी फिल्ड्स जी आसा ती दुसऱ्या खंयच्या गोश्टींक यूज जावची न्हय आनी ती विकची न्हय. म्हणजे विकता जाल्यारूय फक्त एग्रीकल्चराकूच दवरची. म्हणजे ह्या संदर्भान कायदो हाडिल्लो आसा. बेजिकली मेजर्स जे आसा ते एका मेजरान हें जायना, खूब मेजर्स घेवचे पडटा. ते सगळे मेजर्स घेता म्हणजे चालीक आसा, थोडे घेतल्या, थोडे घेवपाच्या वाटेर आसा. ऑल दॅट इज हॅपनिंग. सो फॅक्ट ऑफ द मॅटर इज एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करचें म्हणून सरकार प्रयत्न करता, हातूंत दुबाव ना. बट एट द सेम टायम मायनींग ही इंडस्ट्री कालची न्हय. मायनींग ही इंडस्ट्री चलपाक जाय. गोंयांत जर रेवेन्यू येतलो, लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळटलो जाल्यार मायनींग इंडस्ट्री जाय. सिमिलरली येता तमनार सारके प्रोजेक्ट जायत आनी खंयचे लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लेम, आतां मोपा सारको एअरपोर्ट जाय, थंय विरोध करताले लोक. ना बऱ्याच फावटी आमी पळयलें की जितले उदरगतीचे प्रकल्प येतात ते मागीर IIM सारखे इन्स्टिट्यूशन आसूं, पळया IIT सारखे प्रकल्प आसत, हे शैक्षणीक प्रकल्प जे गोंयांत येवपाक सोदताले ताका बऱ्यापैकी विरोध जालो. बऱ्योच सुवातो वेचल्यो गेल्यो, थंय विरोध जालो. एका जाग्यावयल्यान दुसऱ्या जाग्याचेर ते प्रकल्प हालोवपाची प्रोसेस जाली. पूण आजून पर्यंत ते खंयच प्रत्यक्षान आयिल्ले दिश्टी पडना.
हो विरोध बऱ्या अजूनही सरकाराचेर वर चढ जाता काय कितें? ना पळय कशें आसा न्ही, आतां मोपा एअरपोर्टाक विरोध जालो, पूण मोपा एअरपोर्ट जालो न्ही, लास्टाक लोकांकूय कळ्ळें कितें बरें कितें वायट, सरकार लोकांक बरोबर घेवन तो एअरपोर्ट जालो, केंद्र सरकार राज्य सरकार लोक सगळे एकठांय येवन तो एअरपोर्ट जालो. सो उदरगतीचे जे प्रकल्प आसा पळय तांकां विरोध करपाक जाय म्हणून करप न्ही. हांव कित्याक म्हणटा, मोपा एअरपोर्ट येवन लोकांक बरी सुविधा जाली, टुरिजमाच्या दृश्टींतल्यान बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जालें, गोंयाक आनी एक बरो एअरपोर्ट मेळ्ळो, आतां लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळ्ळें, तातूंत फाल्यां कार्गो आनी कितें बाकीच्यो गोश्टी आसा त्यो सगळ्यो जातल्यो. सो बेसिकली हे डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स जे आसा ते डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स जर ना जाल्यार राज्याची उदरगत जावची ना. राज्याची उदरगत जर जावंक जाय जाल्यार एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावंक जाय, बरे प्रकल्प येवंक जाय. आतां IIT सारको प्रकल्प गोंयांत येवप म्हणजे गोंयचें नांव एक्चुली सामकें अंतरराष्ट्रीय मळार वचप, म्हणजे एज्युकेशनाच्या संदर्भात सामकें वर्ल्ड रिनावंड इन्स्टिट्यूट गोंयांत येवप. म्हणजे अशें आसतना सुद्दां ताका विरोध जावप हें तें म्हाकाय कळना केन्ना केन्ना अशें कित्याक. आतां IITच्या संदर्भात बारीक पळया, इट इज एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन, तें कितें पोल्युटींग इंडस्ट्री न्हय. आता एक ट्रेंड आमच्या मुखार येता तो म्हळ्यार भाजपाची एक सुवात जी आसा ती गोंयान मुखार वताना दिश्टी पडटा. आनी तशें पळोवपाक गेल्यार आनीक एक ब्रेकिंग न्यूज म्हणल्यार वायनाड सावन राहुल गांधी जे आसा ते मुखार वताना दिश्टी पडटात. मतमेजणी जी चालू आसा त्या मतमेजणीत ते फुडें आसात. त्याच प्रमाण दक्षिण कन्नड जिल्लो जो आसा थंयच्यान भाजपाचे ब्रिजेश चौटा जे आसा ते मुखार वताना दिश्टी पडटात. आणि NDA जी आसा, जी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आसा ती सादारण ट्रेंडान साधारण शतकाच्या लागीं पावतली आसा. 94 सुवाताचेर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी जी आसा ती मुखार आसा आणि 67 सुवाताचेर इंडी अलायन्स जे आसा ते मुखार आसा. साधारण आमी पळयता जाल्यार 163 सुवाता वयली ट्रेंड्स जे आसा ते आमचे मेरेन पाविल्ले आसात. आणि ह्या 163 सुवातांतल्या ट्रेंड्सां मदीं 94 म्हणल्यारच 94 सुवाताचेर 95 आता एक हे वाडलेली आसा, एक जागो जो वाडलेलो आसा. आणि एक सुवात जी आसा ती इंडी अलायन्साची वाडिल्ली आमकां दिश्टी पडटात. सो 95 आणि 69 असो सध्या स्कोर जो आसा तो आमी पळयतात. आणि आमची हे जे आसा चर्चा चालूच आसतली, पूण ताच्या पयलीं एक बायट आमी पळोवया. सदानंद शेट तानावडे हांची बायट आसा, आमी पळोवया तांचें कितें म्हणणें आसा आयच्या ह्या वेंचणुकेच्या निकाला संदर्भात. दोन्ही सीट गोंयांत भारतीय जनता पार्टी आनी ओवरऑल इंडिया 400+ प्रायम मिनिस्टराचें जें काम आसा गेल्या 10 वर्सां ताणें जें काम केल्लें आसा आनी एक देशांतल्या लोकां भितर ताणें एक विश्वास निर्माण केलो. आनी एक अशें दिसून आयलें सगळ्यांक की देश जर फुडें व्हरतलो आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी शिवाय पर्याय ना, नरेंद्र मोदी शिवाय पर्याय ना हें लोकांच्या मनान घुसलेलें आसा. आनी म्हणून पूर्ण विश्वासान लोकांनी तांकां साथ घेवपाची थारायिल्ली आसा. हे जे इंडी अलायन्स जे आसा तेचेर विश्वास ना, तांचो केवळ स्वार्थ आसा, फॅमिली घराणेशाही आनी तेंचेर भवितव्य ह्या देशाचे फुडें व्हरपाची ताकद ना. तांकां आतां हो जो शराब घोटाळो करून वयता भितर गेला, परत जेन्ना ताका हाका धाडलो प्रचाराक लागून आनी परत जेन्ना भितर वचपाक लागलो तो म्हणटा तुमचो पूत परत येतलो, म्हणजे कोण कितें व्हडलें कार्य केल्ल्या बद्दल करप्शन केलां म्हणून भितर घाला ताका. त्या खातीर अशा वृत्तीच्या लोकांक लोक कसो विश्वास दवरतलो. देशाक फुडें व्हरपाक नरेंद्र मोदी शिवाय पर्याय ना हें लोकांक देशांत खबर आसा आनी म्हणून लोकांनी तांकां साथ दिता. साधारणतः आमी सदानंद शेट तानवडे हांकां आमी आयकताले आनी तांचें हेंच म्हणणें आसा की उत्तर आनी दक्षिण गोंय ह्या दोन्ही सुवाताचेर भाजपाचेच उमेदवार वेंचून येतले आणि ह्या भाजपाच्या उमेदवारांच्या मदतीनच केंद्रांत सरकार घडपाक मजत जातली. आणि एक हांगा आमकां ब्रेकिंग न्यूज दिश्टी पडटा की उत्तर गोंयांत श्रीपाद येसो नायक जे भाजपाचे उमेदवार आसात ते फुडें आसात. आणि हो ट्रेंड सगळ्यात पयलो ट्रेंड जो आसा तो भाजपाच्या वाटेन गोंयांतलो गेल्लो आमकां दिसून येता. आणि फुडल्या खेपेक दक्षिण गोंयचो ट्रेंड आमकां मेळटलो अशी आमी आस्त बाळगुया. आणि सध्या तुमकां सांगपा खातीर उत्तर गोंयांत श्रीपाद येसो नायक जे फाटली 20 वर्सां माफ करात 25 वर्सां जी आसात ते हांगा वेंचून येत आसात. आणि ह्या खेपेक जर ते वेंचून येत जाल्यार तो एक म्हाका दिसता विक्रम जातलो अशें म्हाका दिसता गोंयांत. हय, ही लॉंगेस्ट सर्विंग MP. बरोबर. एक न्ही तक्रार आसा बऱ्याच, आमी फाटीं सुद्दां काही ज्यो चर्चा घडोवन हाडल्यो हांगा तातूंतल्यान म्हाका एक तक्रार अशी दिसून आयली की भाजपाचे खासदार किंवा गोंयचे जे खासदार कोणी आसूं ते भाजपाचे आसत किंवा काँग्रेसीचे आसत ते जेन्ना लोकसभेन वचून बसतात तेन्ना लोकसभेंतली तांची उपस्थिती जाणवना अशा पद्दतीचो एक हें आसा. सो
हाजेर तुमचें कितें मत आसा? कित्याक बऱ्याच फावटी आमकां अशें दिसता की गोंयचे विशय जे आसा ते प्रामुख्यान आनी तितलेच कठोरपणे मांडचे आनी ताच्याच खातीर ही वेंचणूक जाता आणि अशें दिसता की जे काम एखाद्या खासदारान करपाक जाय ते जायना काय कितें असो एक सूर आमकां फाटल्या कांय चर्चांनी जाणवलो. ना अशें जनरल तशें उलोवप सारकें जावचें ना अशें म्हाका दिसता. कित्याक आमचे राज्यसभेचे खासदार जे आसा सदानंद बाब तानावडे आमचे अध्यक्ष पक्षाचे, ते आतां राज्यसभेचे खासदार जाल्ले कितलेशेच गोंयचे विशय दिल्लीक मांडले. इवन ते पासपोर्टांचो इश्यू आसत आनी खंयचो इश्यू आसत, सगळे तरेचे इश्यू खूब मांडले तांणी दिल्लीक. सो बेजिकली आतां भाऊ मंत्री आसा, मंत्री आशिल्ल्यान मंत्री ते इश्यू मांडपाक शकना, मंत्री ते इश्यू सुटावे करून घेवंक शकता आनी त्या तरेन सुटावे करपाचें काम भाऊन केलां. ना पूण बऱ्याच फावटी एक अशी मानसिकता आसता, मंत्री जरी असलो तरी तो ह्या उत्तर गोंयचो किंवा दक्षिण गोंयचो खासदार आसा, तो रिप्रेझेंट करता गोंयांत. सो गोंयचे जे विशय जे आसा ते मांडटाना समजा जर आमचो मनीस जर थंय दिश्टी पडलो जाल्यार त्या पळयतल्याक आनी जेणे मत दिला ताकाय ते बरें दिसता अशी एक भावना आसता. पूण भाऊन म्हाका दिसता भाऊन खुबशे इश्यू जे आसा ते दक्षिणेक काय आमचो आतां खासदार ना. जेन्ना आमचो खासदार नरेंद्र बाब सावयकार आशिल्ले तेन्ना तांणी खुबशे विशय मांडिल्ले. आतां आमी पळयता की आमचे सदानंद शेट तानावडे जे आसा राज्यसभेचे खासदार, ते आमचे इश्यू मांडत आसा. आतां बेजिकली भाऊ मंत्री आसा सरकारान, भाऊ एक्चुली बरे प्रकल्प गोंयान हाडपाक राज्य सरकार केंद्र सरकाराचे बरोबर भाऊ खुबशे श्रेय वता. कित्याक भाऊन आयुष हॉस्पिटल जायत, वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट जायत, मागीर सगळे तरेचे हे प्रकल्प जे आसा फॉरेन्सीक लॅब हे जायत, मागीर तरातरांचे इन्स्टिट्यूट जे आसा सेंटराचे ते भाऊन हाडपाक हांगा खूब खटपट केल्ली आसा. सो भाऊची जी कार्यकीर्त आसा 25 वर्सांची, ती कार्यकीर्त एक्चुली खूब इफेक्टीव कार्यकीर्त आसा आनी ताका परते लोक 5 वर्सांक परते निवडून हाडून, जे तुमची ट्रेंड दाखयताय बी, परते निवडून हाडून भाऊचे काम जे आसा ते चालूच उरतले. हातूंत ट्रेंडाच्या बाबतीत जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार हांगा एनडीएन ऑलरेडी शतक पार केल्ले आसा. 117 सुवाताचेर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी जी आसा ती सध्या तरी मुखार दिसता आणि ही वाटचाल अशी आता 117 वेल्यान 119 ही हो ट्रेंड जो आसा तो पाविल्लो आसा. साधारण 209 सुवातांतल्यान 119 सुवातो ज्यो आसात त्यो राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी कडेन वतना दिश्टी पडटात. हे सध्या ट्रेंड आसा, हे अजून रिझल्टान कन्वर्ट जाल्ले ना, हे हांव परत सांगपाक सोदतां. हे ट्रेंड आसात आणि एक्झिट पोलाचो अंदाज साधारण लागीं त्याच वाटेन वताना दिश्टी पडटा. जो एक्झिट पोलान कन्वर्ट जावपाक लागला काय कितें अशें दिसपाक लागिल्लें आसा. आणि पूण बिहारांतलो जेन्ना आमी एक्झिट पोल कांय वर्सां पयलीं पळयल्लो तेन्ना एक्झिट पोलान बिहारांत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणजे भाजपा प्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी जी आसा तिचें सरकार येतलें अशें जाल्लें. आणि सुरवातीच्या साधारण एक 8:30 जी मतमेजणी सुरू जाल्ली ते 10 मेरेन भाजपा फुडें आशिल्लो आणि मागीर पळयलें जाल्यार थंय जी लालू प्रसाद यादवाचो जो गट आशिल्लो तो गट सत्तेर आयलो आणि सगळें चित्रूच बदललें. तेन्ना एक्झिट पोलाचेर बऱ्याच फावटी विश्वास दवरता आसतना फाटी फुडें जावपाक जाता काय कितें? तर कशें आसता म्हणून हांवें म्हणलें की एक्झिट पोल लास्टाक एक्झिट पोल आसता, पूण पल्स ऑफ द पीपल जो आसा तो तुका सामको कळटा न्ही, आनी त्याच तरेन हो एक्झिट पोल दिश्टी पडटा. सो कशें आसा आतां गोंयान सुद्दां जर पळय दोनूय सीट बीजेपीचे येता म्हणून तुका पल्स लोकांचे सेंटिमेंटा वयल्यान कळटा. आनी ते एक्झिट पोलूय जर पळय एक एक्झिट पोल जर सोडलो जाल्यार बाकीचे एक्झिट पोलूय दाखयता की दोनूय बीजेपी जिखता म्हणून. आतां केंद्रान सुद्दां जर तुमचे आमीक आसतले कोण फ्रेंड आसतले मुद्दम काडा चवकशी. आतां दिल्लीक मारले आनी उत्तर प्रदेशाक मारलो, कोणा कडेन विचारलें लोक म्हणटा की ना हांगा सेंटिमेंट म्हणटा मोदीजींचो आसा. ना लोक उलयता. उत्तर भारतांतलो जो प्रकार आसा साधारण आता जो राम मंदिराचो मुद्दो जाल्या उपरांत बऱ्यापैकी एक विश्वास निर्माण जालो काय कितें अशी एक भावना दिश्टी पडटाली. ही भावना आमी बरोबर दवरयाच, पूण म्हजो आनीक एक प्रश्न तुमकां गोंयच्या बाबतींतलो असो आसा की म्हादयचो विशय जो आसा तो बऱ्यापैकी खूब सामको संवेदनशील मुद्दो आमच्या खातीर गोंयकारां खातीर आसा. केंद्र सरकार बऱ्याच फावटी म्हादय मुद्द्या वयल्यान फुटबॉल ह्या वटेन त्या वटेन करता काय कितें असो एक लोकांच्या मनात भ्रम निर्माण जाता. ताका लागून म्हादयच्या बाबतींतलो विशय बी ह्या येणाऱ्या ज्या खासदारांनी जो आसा तो तितल्याच पोटतिडकीन लोकसभेन मांडचो असोय विचार आसा. सो ह्या बाबतीत सरकाराचें मत कितें आसा हें तुमी म्हाका दिसता चड बरें सांगपाक शकता. पळय कशें आसा न्ही, म्हादयच्या संदर्भात हो म्हत्वाचो विशय, हातूंत दुबाव ना. आमचो मुख्यमंत्री स्वता त्या चळवळींतल्यान आयिल्लो मनीस. सो म्हादयचो विशय आमचो मुख्यमंत्र्याक खूब लागचो आसा. आतां कशें आसा की म्हादयचो विशय ऑलरेडी ट्रायब्युनलान एवॉर्ड दिवन
तो एवॉर्ड आमी ऑलरेडी राज्य सरकारान सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केल्लो आसा. सो सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज करून सुप्रीम कोर्टाच्या समोर सगळे पुरावे दवरल्या की कर्नाटकान खंय वायलेट केला, कर्नाटकान खंय काम केलां, हे सगळे ते सुप्रीम कोर्टा कडेन दवरिल्ले आसा. सिमिलरली प्रवाह जो कॉन्स्टिट्यूट केला त्या प्रवाहाच्या अंतर्गत सुद्दां जे कितें म्हणणे सांगपाक जाय, जे कितें ऑथॉरिटी समोर दवरपाक जाय ते राज्य सरकार दवरत वतले, दवरतले. कित्याक हो इश्यू सारको अटमोस्ट लेवलाचेर, सिरियस लेवलाचेर आमचे जलस्रोत मंत्री सुभाष भाऊ शिरोडकार आणि आमचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे दोगूय जाण सामके पळयत मॉनिटर करत आसा आणि पळयत आसा. हातून दुबाव ना. म्हणून गोंयकारांक एक गोश्ट कळ्याय ती खबरूय आसा आणि गोंयकार बेजिकली ह्या खातीर बीजेपीचेर विश्वास दवरता की सरकार ह्या विशयाचेर सिरियस आसा आणि सरकार वील वर्क टुवर्ड्स एन्श्योरिंग दॅट इनजस्टीस गोंया खातीर जावची ना. इनफॅक्ट गोंयचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट जातलो म्हणून राज्य सरकार सामके कटिबद्ध आसा, हातून दुबाव ना. आणि कित्याक हो म्हादयचो विशय इतल्याच खातीर आयलो की कर्नाटकांतले सरकार बदलल्या उपरांत एक वेगळो थंय वेगळे वातावरण थंय तयार जावपाक लागलें आणि त्या भाजपाचें सरकार आसतनाय बी कर्नाटकाच्या सरकारान आक्रमक पवित्रो घेतिल्लो आणि आता हे जे सरकार आसा काँग्रेसीचे ते बी आक्रमक पवित्रोच घेता म्हादयच्या बाबतींत किंवा ज्या पद्दतीन त्यांचें काम जे चल्लां ते सहजासहजी एखादो निर्णय दिल्लो केंद्र सरकाराचो आसत किंवा न्यायालयाचो निर्णय ते मान्य करपाक पळयना. ही वृत्ती कशें कितें आसा? ना कशें आसा न्ही, आतां मॅटर सुप्रीम कोर्टान आसा. मॅटर त्या अपिलान गोंय राज्यानूय सगळे डॉक्युमेंट्स आनी मटिरियल प्रेजेंट केल्लें आसा. प्रवाहाच्या समोरूय जें कितें प्रेजेंट करूंक जाय, सांगूंक जाय तें जातलें. सो बेजिकली हो मुद्दो बाय एंड लार्ज इज बिफोर द कोर्ट आतां. पण एक सांगपाक शकता हांव की एंटायर जो गोंयचो इंट्रस्ट आसा तो प्रोटेक्ट करपाक गोंय सरकार कटिबद्ध आसा, हातून दुबाव ना. म्हणून म्हाका एकूच सांगनशें दिसता की थोडे ऑपोजिशनांतले लोक हाजेर नाका आशिल्लें उलयता, नाका आशिल्लें एलिगेशनां करता. राज्य म्हणून आमी सगळे एक जावपाक जाय आनी राज्याचें इंट्रस्ट जो आसा तो राज्य सरकार मांडटा, राज्य सरकार प्रोटेक्ट करपाक पावलां हें करता, तें आमी सगळ्यांनी राज्य सरकाराक सपोर्ट करूंक जाय. थोड्या मुद्द्यांचेर राजकारण करूंक जायना ऑपोजिशनांनी, सगळ्यांनी बरोबर येवंक जाय. म्हणून हाजेर जर तुमी पळयत जाल्यार मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां की कितें जर तुमकां सुद्दां सांगपाक जाय पॉझिटिव्ह कितें तरी करप, कशें कितें करप जाल्यार दोतोर सावंताक सांगचें. म्हणजे बेजिकली राज्य सरकाराची जी लढो आसा तो लढो तुमकां जर कितें कॉन्ट्रिब्यूट करपाक जाय तुमी तातूंत सांगप. पूण बेटेच ऑपोजिशन करप म्हणून, विरोध करप म्हणून कांयचें काय उलोवन बेटे ते हें करप नासता, पॉलिटिक्स करप नासता. दीस इज अ इश्यू ऑफ द स्टेट. एक आनीक एक मुद्दो सहज लक्षात आयलो की गोंयकारपणाचो मुद्दो घेवन विजय सरदेसाय जे आशिल्ले ते बऱ्यापैकी विधानसभेच्या वेंचणुके वेळार फुडें वताले किंवा गोंयकारपण हो मुद्दो तांच्यांनी बरोच लावन दवरिल्लो. त्यांची भूमिका ह्या लोकसभेच्या वेंचणुकेत म्हाका खंय दिश्टी पडली ना तितल्या प्रामुख्यान. हाजें कारण कितें आसपाक शकता? हांव नको, म्हाका आय रियली डोंट नो, बिकॉज 2-4 कडेन हांवें तांकां पळयल्या की ते इंडिया अलायन्साच्या फावोरान उलयल्या. इंडिया अलायन्स आशिल्ले इंडिया अलायन्साच्या फावोरानच. कशें आसा तांचे पक्षाचे आतां बेजिकली एक आमदार आसा तो स्वता, सो फातोर्डा. सो दॅट इज इट न्ही. तितल्या पुरतेच कित्याक ते 3 आशिल्ले, ते 3च्यान एक जाले. आमी हांगा पळोवपाक शकता की इंडिया अलायन्स जी आसा तांच्यांनी आतां शतक गाठिल्लें आसा. 102 सुवाताचेर इंडिया अलायन्स जी आसा ती मुखार आसा. जाल्यार राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी 143 सुवाताचेर, जातून भाजपा स्वता 135 सुवाताचेर मुखार आसा आणि 48 सुवाताचेर काँग्रेस. आणि आमचे गोंयचो जर विचार करत जाल्यार काँग्रेस आणि भाजपा दोनी आतां दोनी कडचे ट्रेंड्स आमकां मेळपाक लागले आसात. आणि भाजपा ही उत्तर गोंयांत जाल्यार काँग्रेस दक्षिण गोंयांत मुखार वताना दिश्टी पडटा. जो एक्झिट पोलाचो अंदाज आशिल्लो त्याच्याच प्रमाणे जातले काय कितें असो एक अदमास हांगा दिसपाक लागिल्लो आसा. आमी हांगा पळोवपाक शकतात की दक्षिण गोंयांतल्यान कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस हे फुडें आसात आणि जो एक्झिट पोलाचो जो ट्रेंड आशिल्लो तोच हांगा सादारण दिश्टी पडटा. एक भाजपा खातीर आणि एक काँग्रेसी खातीर जी फाटली कांय वर्सांची परंपरा आसा तीच गोंय राखता काय कितें असो एक भास सध्या निर्माण जावपाक लागिल्लो आसा. सध्या 144 सुवाताचेर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि 105 सुवाताचेर खूप लागींची फायट चलिल्ली आसा. तर आमी आतां पळयलें की काँग्रेसीचे जे आसा ते दक्षिण गोंयांतल्यान मुखार सरपाक लागिल्ले आसात विरियातो फेर्नांडीस. आणि जो ट्रेंड कांय वर्सां पयलींचो आशिल्लो तोच ट्रेंड सादारण आतां ह्या जे
आमच्या आकडे मुखार आसात तातूंतल्यान दिसपाक लागिल्लो आसा. तुमचें कितें म्हणणें आसा ह्या ट्रेंडाचेर? ना, आय एम व्हेरी शुअर की दक्षिणेकूय बीजेपी जैतिवंत जातली. आतां खंयची मतां मेजता, खंयचे भाग आतां मतां मेजपाक घेतल्या, प्रत्येक भागाची प्रत्येक वोटींग पॅटर्न आसता. केन्ना केन्ना थोडे कडेन काँग्रेसीकूय मतां पडूंक शकता, ते भाग घेतले आसतले वेचूंक. बट वन थिंग आय कॅन टेल यू की बीजेपी जिखतली सावथाक. आनीक एक इंटरेस्टिंग गजाल म्हाका आतां हांगा पळोवपाक मेळ्ळी ती म्हळ्यार गुजरातांत काँग्रेस जी आसा ती 3 सुवाताचेर मुखार वताना दिश्टी पडटाली. गुजरातांत बऱ्याच आतां पर्यंतचो म्हणजे सादारणता नरेंद्र मोदी थंयचे मुखेलमंत्री आसत सावन आमी ट्रेंड पळयलो की सगळ्याच्यो सगळ्यो सुवातो ज्यो आसात त्यो भाजपाक मेळटाल्यो. पूण ह्या खेपेक मात गुजरातांत थोडोसो वेगळें चित्र दिसता काय कित्याक आतां सध्या 3 सुवाताचेर थंय आमकां गुजरातांत काँग्रेस जी आसा ती मुखार वताना दिश्टी पडटाली. त्याच प्रमाणे हिमाचल प्रदेशाचो आमकां ट्रेंड मेळिल्लो आसा. 4च्या 4 सुवाताचेर भाजपा थंय मुखार आसा. आनी आमी हांगा पळोवपाक शकतात आमच्या गोंयांत सुद्दां काँग्रेस आणि भाजपा अशा पद्धतीचोच सध्या ट्रेंड वताना दिश्टी पडटा. महाराष्ट्रातलो कल एक आमच्या कडेन आसा. 5 सुवाताचे ट्रेंड आमकां मेळिल्ले. त्या 5 सुवाताचेर 2 सुवाताचेर भाजपा प्रणीत आघाडी जी आसा ती मुखार वताना आमकां दिश्टी पडटाली. सो अशा पद्धतीचे ट्रेंड्स आता हळूहळू येवपाक लागले आसात. 161 सुवाताचेर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी जाल्यार 112 सुवाताचेर इंडी अलायन्स जी आसा ती मुखार वताना दिश्टी पडटात. आणि परत एक फावट आमी पळोवपाक शकता हांगा मणिपूरचो ट्रेंड जो आसा तो आमकां पळोवपाक मेळ्ळो. गुजरात आमी पळोवपाक शकता हांगा 16 सुवाताचेर गुजरातात भाजपा मुखार आसा जाल्यार 3 सुवाताचेर काँग्रेस मुखार आतां वताना दिश्टी पडटा. हांवें सकाळी येताना एक बातमी पळयली तातूंत काँग्रेसचे कांय कार्यकर्ते तांच्या वेंचणूक कार्यक्षेत्रांत एकठांय जाताना ते दिश्टी पडटाले. ही गुजरातची स्थिती आशिल्ली आणि गुजरातांतले 19 सुवातांतले ट्रेंड जे आसात ते तातूंतले 16 जे आसात ते गुजरात भाजपाच्या वटेन वताना दिश्टी पडटात आणि काँग्रेसीच्या वटेन 3 वताना दिश्टी पडटात. सो एकूण 26 सुवातो आसात. 26 सुवातांतले 16 सुवातो ज्यो आसात त्यो भाजपाच्या वटेन वताना दिश्टी पडटात. हो थोडोसो वेगळ्या पद्धतीचो ट्रेंड गुजरातान दिसपाक लागला. यतीश बाब, तुमचे ह्या ट्रेंडाचेर कितें मत आसा? पळय, हांव तुमकां परतें सांगता, गुजराताक ज्या तरेन विकास घडोवन हाडला बीजेपी सरकारान की म्हाका दिसता की ते 3 सुद्दां काँग्रेसीक मेळचे ना. हे इनिशियल ट्रेंड्स आसतले. म्हाका दिसता आमी रावपा जाय, कित्याक बीजेपी एब्सोल्यूट मतां घेतले गुजरातान. कित्याक ज्या तरेन बीजेपीन कार्य केलां, ज्या तरेन बीजेपी बरोबर लोक आसा, ते तरेन म्हाका दिसता बीजेपी पूर्ण सिटां घेवन ती काँग्रेसीक 3 सुद्दां मेळची ना. बरोबर. आमी गुजरातांतलो जसो ट्रेंड पळयलो तसो एक महाराष्ट्राचो ट्रेंडूय पळोवपाचो प्रयत्न करूया. हांगा तुमकां स्क्रिनीचेर आमच्या दिश्टी पडटा महाराष्ट्रातलो ट्रेंड. सादारण 48 सुवातो ज्यो आसात त्यो महाराष्ट्रान आसात. तातूंतले 6 सुवातांचे ट्रेंड आमकां दिश्टी पडटात. आनी हांगा जी हे आसा उद्धव ठाकरेची जी शिवसेना आसा ती 3 सुवाताचेर आणि भारतीय जनता पक्ष 3 सुवाताचेर मुखार वतना आमकां दिश्टी पडटा. महाराष्ट्रातले सादारण आमी जर एक हें पळयत महाराष्ट्रातले राजकारण पळयत, हे बऱ्याच फावटी आमकां थोडेशें गोंधळान घालपी राजकारण आसता. कशें आसा ते जे शिवसेना दाखयता ते सारके वेस्टर्न महाराष्ट्र, सदर्न वेस्टर्न, दॅट इज कोंकण रिजन आमचे. सो कोंकण रिजनान जनरली शिवसेनेचे मातसो मतां तांकां पडटा. आतां म्हाका दिसता की बीजेपी थंय जिखतली, बट इनिशियल लीड्स आसतले. सो बेसिकली थंय ती थोडी मतां ती शिवसेनेकडे दाखयता आसतले. कर्नाटकाचो ट्रेंड उद्धव ठाकरेचे शिवसेनेक. कित्याक म्हज्या हिशोबान थंय सुद्दां बीजेपीचे कार्य आणि एकनाथ शिंदेची जी शिवसेना आसा ताचें कार्य खूब बरें जाल्लें आसा. कर्नाटकाचो ट्रेंड आमी पळयलो. सादारण 12 सुवाताचेर कर्नाटकान भाजपा जी आसा ती मुखार आसा. जेडीएसाकय थंय आमकां 2 सुवातो वतना दिश्टी पडटाल्यो. कर्नाटकांत एक प्रज्वल रेवण्णाची जी केस मुखार आयली तातूंतल्यान थोडे लुकसाण जेडीएसाक जातले काय कितें अशें दिसता म्हाका. कित्याक थंय प्रज्वल रेवण्णा स्वता खासदार म्हणून उबे आसात. तुमचें मत कितें आसा ह्या बाबतींत? थोडेशें आमी ट्रेंडाच्या बाबतींत म्हायती दिवया आमच्या पळोवप्याक. 12 सुवाताचेर भाजपा कर्नाटकान मुखार आसा. 17 सुवातांतले हांगा ट्रेंड्स आयिल्ले आसात आणि तातूंतले 12 सुवाताचेर भारतीय जनता पक्ष जो आसा तो मुखार आसा.
जनता दल सेक्युलर जो JDS पक्ष आसा तो 2 सुवाताचेर जाल्यार काँग्रेस फक्त 3 सुवाताचेर मुखार वतना दिश्टी पडटा. काँग्रेसीचे सरकार कर्नाटकान आसा आणि कर्नाटकातले काँग्रेसीचे सरकार आसून लेगीत भारतीय जनता पक्ष थंय मुखार वतना दिश्टी पडटा. ही बऱ्याच फावटी आमी म्हणटात की दक्षिणेतले दार जर उक्ते जावपाक जाय जाल्यार कर्नाटका हे दक्षिणेचे द्वार आसा भारतीय जनता पक्षा खातीर. कित्याक भारतीय जनता पक्ष जो आसा तो दक्षिणेत बऱ्यापैकी शिरकाव करपाचो खूप वर्सांसावन प्रयत्न करता, पूण अजून पर्यंत ताका यश तितलें मेळना. कर्नाटकातले यश सुद्धा ताका बऱ्याच फावटी ह्या वटेन आनी त्या वटेन जाल्लें आमकां दिश्टी पडटा. ह्या खेपेक बऱ्यापैकी ताकद जी आसा ती दक्षिणेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लायिल्ली किंवा भारतीय जनता पक्षान लायिल्ली अशें आमी पळयलें बी. बऱ्योच रॅली जाल्यो आनी अन्नामलाई सारको एक केडारांतलो वेगळ्या केडारांतलो मनीस थंय आमकां येतना दिश्टी पडलो जो प्रशासकीय सेवेंतलो मनीस आशिल्लो. आणि ह्या मनशान थंय भाजपाची धुराजी तामिळनाडून सांबाळ्ळी आणि भाजपाक एक वेगळी जागा निर्माण करपाचो प्रयत्न केलो. भारतीय जनता पक्षाचो हो जो विचार आसा आमी बऱ्याच फावटी पळयता की एका सामान्य कार्यकर्त्याक वयर काडप आणि एका वेगळ्या लेवला पर्यंत व्हरप, जाचें एक सामकें बरें उदाहरण म्हणजे बरें उदाहरण म्हणजे आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे आसात. आमी तांचे कांय फोटोज व्हायरल जाले पळय जे स्वता झाडू घेवन कार्यालयान काम करतना आमकां थंय दिश्टी पडटाले. सो अशा कार्यकर्त्यांक मुखार हाडप हो जो भाजपाचो ट्रेंड आसा त्या ट्रेंडाच्या बाबतीत तुमचें कितें मत आसा? पळय कशें आसा न्ही, बारीक जर तुमी पळयत जाल्यार भाजपान घराणेशाहीचेर हें नासता, भाजपा कार्याचेर आसता, काँग्रेस घराणेशाहीचेर आसता. सो बाकीच्यो ज्यो पार्टी आसा, लालू प्रसादाची पार्टी आसत, शरद पवाराची पार्टी आसत, ह्यो सगळ्यो पार्टी ज्यो आसत, DMK आसत, ह्यो पार्ट्यो सगळ्यो घराणेशाहीचेर पार्टी आसा म्हणून तांकां लोक तांचे बरोबर ना. ऑन द कॉन्ट्री BJP घराणेशाहीक प्रोत्साहन दिवपी पार्टी न्हय, BJP कार्याक प्रोत्साहन दिवपी पार्टी. म्हणून जर तुमी पळयत जाल्यार केंद्रांत दिश्टी पडटा तशेंच राज्याचें नेतृत्व आमचें दोतोर सावंत घेया, आमचे अध्यक्ष तानावडे बाब घेया, दोनूय कार्यकर्त्याच्यानूच वयर सरून आज राज्याक नेतृत्व दिता. सांगपाचें म्हणल्यार ही सामकी डिस्टिंक्ट फिचर ऑफ BJP की लिडरशीप तयार करप, कार्यकर्त्याच्यान लिडरशीप तयार करप. हे खरीच कितें म्हणटा ते इट स्टँड्स आउट एज अ एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्चुअली. म्हणजे जो मनीस सकयल म्हणजे बूथ लेवला वयल्यान वयर येता तो मनीस देश हें करता, नेतृत्व दिता, देशाचें नेतृत्व करता. म्हणजे दीस हॅपन्स इन BJP अँड दीस हॅपन्स ओन्ली इन BJP. आमी आतां हांगा पळयतात की तेलंगणात सुद्दां 4 सुवाताचेर भाजपा मुखार वतना दिश्टी पडटा जाल्यार 2 सुवाताचेर काँग्रेस मुखार वतना आमकां दिश्टी पडटा. उत्तर प्रदेशातलो ट्रेंड पळयत जाल्यार समाजवादी पक्ष 15 सुवाताचेर मुखार दिश्टी पडटा जाल्यार भाजपा 25 सुवाताचेर. ही एक वेगळी हो एक वेगळो अलार्म आसा काय कितें अशें दिसपाक लागला. कित्याक उत्तर प्रदेश जो आसा तो उत्तर प्रदेश बऱ्यापैकी भारतीय जनता पक्षाच्या वाटेन रावतलो अशें दिसतालें आनी एक्झिट पोलांतले जे अंदाज आशिल्ले तेय तशेंच आशिल्ले. तर अशा पद्धतीचे ट्रेंड्स आमी तुमच्या खातीर घेवन येत रावतले आणि भारतीय जनता पक्ष सध्या गोंयांत एका सुवाताचेर आणि काँग्रेस जी आसा ती एका सुवाताचेर आमकां मुखार वतना दिश्टी पडटा. आणि ओवरऑल टॅली जर आमी पळयत जाल्यार 184 पळया, BJP 3 आणि TDP 3 आसा. आंध्र प्रदेशात लेगीत वेगळो सध्या आमकां पळोवपाक मेळपाक लागला. कित्याक थंय YSR काँग्रेस जी आसा ती YSR रेड्डी काँग्रेस थंय सध्या सरकारान आसा आणि आंध्र प्रदेशात म्हाका दिसता ह्या खेपेक विधानसभेची वेंचणूकय जाल्ली आसा आणि तांचे निकालय बी येतले. आणि सध्या बिहाराचो जर कल पळयत आमी जाल्यार बिहारात भारतीय जनता पक्ष 8 सुवाताचेर मुखार वतना दिश्टी पडटा. सो अशे हे ट्रेंड्स आता येवपाक लागले आसा आणि तशें पळोवपाक गेल्यार दोन्ही आघाडी ज्यो आसात त्यो तुल्यबळ लढत दोन्ही आघाडीमध्ये सध्या दिश्टी पडपाक लागल्या. कित्याक उत्तर प्रदेशा सारको जो भाग आसा ज्या भागात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आसा थंय समाजवादी पक्ष जर 15 सुवाताचेर मुखार वतना दिश्टी पडटा जाल्यार ही खरीच भारतीय जनता पक्षा खातीर एक अलार्मिंग सिच्युएशन आसा अशें म्हाका तरी दिसता. तुमचें कितें मत आसा? म्हाका दिसता हे ट्रेंड्स आसतले कित्याक ज्या तरेन योगीजींचे सरकार थंय काम करीत आसा, ज्या तरेन मोदीजींनी काम केल्लें आसा ते हांव स्वता UPन थोडे म्हयन्या पयलीं गेल्लो आनी UPन हांवें पळयल्लें थोडे म्हयन्या पयलीं की ज्या तरेन लोक योगीजींचे आनी मोदीजींच्या कार्याची स्तुती गायताले. हांव अयोध्या आनी वाराणसी बी तेवटेन पळोवन आयिल्लो, हांव गेल्लो धाम पळोवपाक. पूण ज्या तरेन इन्फ्रास्ट्रक्चर उबारला, ज्या तरेन रस्ते, रेल्वेज, एअरपोर्ट्स, म्हणजे लोक सामके BJPचे तुस्त गायता. सो म्हाका दिसना पर्सनली सुद्दां म्हाका दिसना की SP 15 सिटां बी सामके इनिशियल ट्रेंड आसतले.
म्हाका दिसता की थंय BJP लढत मारतली, गूढ लढत मारतली, म्हणजे मॅक्सिमम सिटां सामकी घेवन. फाटले 1 वर आमी हांगा चर्चा करीत आसात आणि सध्या एक वेळ जालो असो ल्हानशा ब्रेकाचो, एक विसव घेवपाचो वेळ जालो आसा. पूण ताच्या पयलीं तुमकां हांव ही टॅली परत एक फावट सांगता. सादारण 191 सुवाताचेर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी जी आसा ती मुखार वताना दिश्टी पडटा. इंडी अलायन्स आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी हांच्या मदीं सादारण 60 सुवातांचो फरक अजूनय आसा. 131 सुवातो ज्यो आसा त्यो इंडी अलायन्साच्यो आसा. लडाख जी आसा ती नाय काँग्रेसीच्या वटेन आसा, नाय भारतीय जनता पक्षाच्या वटेन आसा. महाराष्ट्राचो परत एक फावट ट्रेंड आमच्या मुखार आयिल्लो आसा आणि हातूंत शिंदे शिवसेना जी आसा ती एका सुवातेचेर मुखार वतना आमकां दिश्टी पडटा, जाल्यार भारतीय जनता पक्ष 4 सुवातेचेर मुखार वतना दिश्टी पडटा. थंय मध्य प्रदेशांतलो एक ट्रेंड आमकां हांगा दिश्टी पडपाक लागला. तातूंत 22 जाग्यांचेर 29 सुवातो थंय आसात लोकसभेच्यो, तातूंतल्यो 22 सुवातेचेर भारतीय जनता पक्ष मुखार वतना दिश्टी पडटा. ओवरऑल जर भारतीय जनता पक्षाची टॅली जर आमी पळयत जाल्यार 174 सुवातो भारतीय जनता पक्ष थंय मुखार वताना दिश्टी पडटा. 333 जाग्यावयले ट्रेंड जे आसात, जे अंदाज जे आसा किंवा जे वेंचणुकेचे राउंड जे आसा ते सुरू जाल्ले आसात आणि 336 सुवातांतले ट्रेंड्स आमच्या मुखार आयिल्ले आसात. 174 सुवाताचेर भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी 193 सुवाताचेर, काँग्रेस 60 सुवाताचेर, जाल्यार 132 सुवाताचेर इंडी अलायन्स जी आसा ती टोटली मुखार वताना दिश्टी पडटा. बाकीचे हेर पक्ष जे आसात ते आमकां 11 सुवाताचेर दिश्टी पडटा. आणि आमी हांगा पळोवपाक शकता उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश करपाचो प्रयत्न सध्या सुरू जाल्लो आसलो तरी 47 सुवातांचे ट्रेंड्स आमकां हांगा दिश्टी पडटात. आणि ह्या 47 सुवातांतल्या 17 सुवाताचेर समाजवादी पक्ष जो काँग्रेसीच्या वांगडा इंडी अलायन्साचो एक घटक पक्ष आसा त्या 17 सुवाताचेर आमकां मुखार वताना दिश्टी पडटा. भारतीय जनता पक्षा खातीर अलार्मिंग सिच्युएशन आसा अशी दिसपाक लागिल्ली आसा, कित्याक 26 सुवातो भारतीय जनता पक्षाक उत्तर प्रदेशांतल्यान मेळपाची शक्यता सध्या तरी दिसता. ह्या 47 सुवातां मदले 26 जागे जे आसा ते भारतीय जनता पक्षाच्या वटेन वताना दिश्टी पडटा. आमी उत्तर प्रदेशान जो सगळ्यांत चड आघाडी घेता ताचे सरकार घडटना आमी पळयल्लें आसा. उत्तर प्रदेश किंवा दिल्लीत सुद्धा आम्ही पळयलें की दिल्लीतले येदोळ आमी बासुरी स्वराजाची बायट आमी आयकली. तुमी येदोळ म्हटलें की भारतीय जनता पक्ष जो आसा तो सादारणता कार्यकर्त्यांक मुखार घेवन वचपी पक्ष आसा, पूण जो आरोप भारतीय जनता पक्ष काँग्रेसीचेर करता घराणेशाहीचो, तोच त्या आरोपाक एक थोडोसो विरोधाभास जो आसा तो आमकां दिश्टी पडटा बासुरी स्वराज सारक्या उमेदवारा कडच्यान. ताजेर तुमचें कितें मत आसा? कशें आसा, बासुरी स्वराजाची आवय जरी एक व्हडली लिडर आशिल्ली. हांव तुमकां मातशें मदीं थांबयता. हांगा दिल्लीचो ट्रेंड आमकां दिश्टी पडपाक लागिल्लो आसा. दिल्लीच्या ट्रेंडान आमकां दिश्टी पडटा की भाजपा 3 सुवाताचेर, जाल्यार आम आदमी पक्षाचो जो उमेदवार आसा तो एका सुवातेचेर मुखार वतना आमकां दिश्टी पडपाक लागिल्लो आसा. तर अशा पद्धतीन आमी वेगवेगळे ट्रेंड सध्या आमी हांगा पळोवपाक लागिल्ले आसात. आणि आमचे यतीश नायक बाब जे भाजपाचे म्हणयारे आसात, जे प्रवक्ते आसात, ते आमच्या स्टुडिओन हांगा आयिल्ले. तांच्यांनी सादारण फाटली 1 वर आमचे कडेन वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर भासाभास केली. दिल्लीच्या मुद्द्याचेर एक लास्ट तुमकां हांव हें घेवपाक पळयता. हांगा ब्रेकिंग न्यूज आयिल्ली आसा. श्रीपाद नायक उत्तर गोंय मतदारसंघांतल्यान आघाड्याचेर आसात आणि ही आघाडी जी आसा ती येदोळसान ती कायम आमकां दिश्टी पडटा. ह्या सगळ्या गजालींचेर आमची भासाभास चालूच आसतली. पूण वता यतीश नायक बाबा कडच्यान हांव दिल्लीच्या बाबतींतली जो ट्रेंड आमी पळयलो आणि आत्तां जो श्रीपाद नायक हांचो ट्रेंड जो आयिल्लो आसा तांचेर एक ल्हानशें मत तुमचें घेवपाक सोदता आणि मागीर आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेवया ह्या सगळ्या कार्यावळीक. पळय, दिल्लीक जरी मॅडम स्वराज व्हडली लिडर आशिल्ली आणि ती आज आमच्या मदीं ना, तांची धूव थंय BJPच्या कार्यांत सक्रीय आशिल्ली आणि म्हणून तिचें कार्य पळोवन पक्षान तिका तिकेट दिल्या आणि तिचें कार्य सामकें ग्रास रूट लेवलाचेर आशिल्लें म्हणून तिणें तिकेट दिवन ती जिखतली थंय. कित्याक ती जरी तिची धूव आसली, स्वताचें कार्य आसा. म्हणजे कोण अमक्याची अमकें हें म्हणून तशी तिकेट नासता. बीजेपीन कार्य पळोवन तिकेट दिता, हातूंत दुबाव ना. तर वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर पुराय दिसभर भासाभास आमची चलतलीच. फाटली 1 वर भाजपाचे प्रवक्ते यतीश नायक आमच्या बरोबर आशिल्ले. तांकां आमी सध्या देव बरें करूं म्हणटात आणि एक ब्रेक घेवपाचो हांगा वेळ जाल्लो आसा. ब्रेक घेवच्या पयलीं तुमकां हांव एक गजाल सांगपाक सोदता. जो टॅली आसा तो तुमच्या मुखार दवरता आणि मागीर ब्रेक घेतलो. 206 सुवाताचेर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी जी आसा ती मुखार आसा. 147 सुवाताचेर इंडी अलायन्स मुखार आसा.
184 सुवातेचेर भाजपा स्वता मुखार आसा जाल्यार 64 सुवातो ज्यो आसा त्यो काँग्रेस मुखार वताना दिश्टी पडटा. हांगा फाटल्या लोकसभा वेंचणुके परस काँग्रेसीची जी भुमिका आसा ती मातशी बरी जाताना आमकां दिश्टी पडटा. काँग्रेसीचो जो हें आसा, काँग्रेस ज्या पद्दतीन फाटल्या लोकसभा वेंचणुकेन ती वावुरली तेच्या परस वेगळो प्रकार आमकां हांगा काँग्रेसीचो दिश्टी पडपाक लागलेलो आसा. अश्यो बऱ्योचश्यो गजाली आमी हांगा डिस्कस करत रावतले. हांगा भासाभास जायत रावतली. वेगवेगळे प्रवक्ते आनी वेगवेगळे वरिश्ठ पत्रकार आमच्या ह्या स्टुडिओन फुडल्या कांय वेळा खातीर येवपाचे आसात. तर सध्या आमी घेवया एक ल्हानसोच ब्रेक. सबसे पहले अपने सेट टॉप बॉक्स के रिमोट से मेन्यू दबाएं। उसके बाद इंस्टॉलेशन में जाएं, फिर स्क्रीन पर दिख रहे टीपी लिस्ट को सेलेक्ट करें और फिर फ्रीक्वेंसी 11090 मेगाहर्ट्ज, सिंबल रेट 29500, पोलैरिटी V सेव करके सेव का बटन दबाएं। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई गई सभी फ्रीक्वेंसी और सिंबल रेट को आप इसी प्रकार से सेव करें और फिर सर्च करें। ध्यान रखें कि आपको अपनी डिश को नहीं हिलाना है। तो लीजिए, अब आपका डीडी फ्री डिश का सेट टॉप बॉक्स तैयार है आपको पहले से भी ज्यादा चैनल्स के मजे देने के लिए, और वो भी बिना किसी मासिक शुल्क के।
आसा मोठ्यान जाय हेचो मोठ्यान जाय आवाज नमस्कार. आम्ही आज स्टुडियोत एकठांय जाल्ले आसा लोकसभा मतमेजणीचेर भासाभास करपा खातीर. मतमेजणी सकाळी 8 वरांसावन सुरू जाल्ली आसा आनीक जाचे रुजान जे म्हणटात ते निकाल जे म्हणटात ते थोड्या वेळा भितर डिक्लेअर जातले. पूण सद्या जे आघाडीचेर आसा तांची म्हायती आमकां मेळटा आनी त्या प्रमाणे NDA 220 हाजेर आसा. इंडिया आघाडी 175 आनी हेर पक्षाक 18 मेळटात. आज आमच्या स्टुडियोंत ज्येष्ठ पत्रकार औदुंबर शिंदे आयिल्ले आसात. तर तांचे विशीं त्या मतमेजणी विशीं तांचे कडेन आमी भासाभास करुयात. त्या औदुंबर बाब नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार.
आता ते निकाल जे आघाडीचेर आसा ते पळयल्यार अशें दिसता की NDA 221 आनी इंडिया आघाडी 176 म्हणजे व्हडलोसो डिफरन्स दिसना भितूंतल्यान. आनी हे एक्झिट पोल जाल्लो पळय तेन्नाच अशें तांणी 400 पार जरी म्हटलें आनी हे जरी म्हटलें सुद्दां जाल्यार ही अटीतटीची लढाई आसा हें चित्र दिसतालें त्या वेळाचेर. पूण आतां सद्या हो जो ट्रेंड दिसता तो ट्रेंड पळोवपाक गेल्यार समान जरी आसलो सुद्दां जाल्यार हो आत्तां मतमोजणी सुरू जाली. म्हणजे एक कॉन्स्टिट्युएन्सी विधानसभेची कॉन्स्टिट्युएन्सीवार वता न्ही भितूंतल्यान ते चित्र 12 मेरेन क्लियर जातलें आनी 1 मेरेन रिजल्ट डिक्लेअर जातलो सगळो. 1 मेरेन सामकें क्लियर जातलें अशें दिसता भितूंतल्यान. पूण आत्तां जर म्हणजे पळोवपाक गेल्या भितूंतल्यान आत्तां चित्र स्पश्ट करूंक जावचें ना भितूंतल्यान थोडो वगत रावचो पडटा आनी वरभरान सारकें क्लियर चित्र जातलें. जी लीड मेळटली ती मागीर एकदां मेळ्ळी काय मागीर ती कवर करपाक जायना. पूण एक्झिट पोल पळय दाखयतात 500 जाणांनी दाखयल्ले एक्झिट पोल तातूंत एक 300-350 वयर मेळटा अशें दाखयल्लें. हातूंत तुमकां कितले तथ्य आसा अशें दिसता? न्ही आजून मेरेन जे एक्झिट पोल जाल्यात हाचे पयलीं आमी विधानसभेचो पयलो फाटल्या लोकसभेचो पळयला. एक्झिट पोल फट सांगना 99% आमी बरोबर आसा अशें म्हणूंक शकना. पूण तो कमी जास्त जाता भितूंतल्यान. पूण कितलो वॅरी जाता पळोवपाक गेल्यार ते 5 ते 10% वॅरी जाला. पूण इतलो काय खोटो आसा सामकोच अशें जायना भितूंतल्यान. तो खंय तरी लागीं हाडून सोडटा भितूंतल्यान. म्हणजे गोंयच्या बद्दल जर उलोवपाचें जाल्यार की एक्झिट पोलांत भितूंतल्यान एक काँग्रेसीक आसतलो एक BJPक आसतलो अशें म्हणिल्लें तशें. आनी आतां जर म्हणजे पोस्टल आत्ताच सोंपल्या पोस्टल बॅलेट्स जे आत्तां कावंटींग सोंपला भितूंतल्यान ताजे वयल्यान तरी कळटा की सावथ गोवा पोस्टल म्हणजे हे सावथ गोवा काँग्रेसीच्या अर्दान आसा. म्हणजे इंडिया अलायन्साच्या आघाडी आसा आनी नॉर्थाक तर BJPच्या अर्दान आसा अशें दिसता भितर. आनी जर तुमकां एक जाणटेल्यांची जर म्हणणी जर सांगची जाल्यार म्हणजे जाणटेले म्हणटात आमचे की जर तपलें भर जर शीत जर वाळचें जालें कळ्ळें तर एक गोटो दाबून पळयल्यार पुरो तपलें भर शीत वाळूं येता म्हण ताजे वयल्यान कळटा. ताजे वयल्यान कळटा. म्हणजे हें जर आतां आमी जे पोस्टल मतदान जे म्हटलां तो एक गोटो धरया आमी ही जस्ट ताजे वयल्यान आमकां कळटलें की बाबा खंय आसात आमी जातल्यान. आनी खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी आदी घेतली म्हणजे मांद्रेच्यान सुरू करतात पेडण्या सुरू जाता म्हणजे नॉर्थ त्या टोकांतल्यान सुरू जाता नंबर 1 नंबर 2 अशें मोजीत येता. आनी मागीर फुडें फुडें अशी जेन्ना वता भितूंतल्यान म्हणजे लोकसंख्या कशी आसा म्हणजे भितूंतल्यान अल्पसंख्यांक चड आसा खंय कमी आसा ताजेर मागीर सगळें चित्र बदलता न्ही. म्हणजे ते मत कशी पडल्यान हें जालां तें आमकां कळ्ळां भितूंतल्यान कितलें मतदान जालां हें कळ्ळां आमकां. त्यामुळे ताचो रिजल्टूय आमकां त्या प्रमाणे उगड जायत वतलो कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज उगड जातलो. तशी लीड एकदां ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एकदां लीड घेतली आत्तां कवर करूंक जावचें ना अशें चित्र जाता मागीर. म्हणजे तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे सावथ गोवा काँग्रेसीक सुवात मेळूंक शकता ना जो पर्यंत हें जालें पोस्टल बॅलेटाचें म्हणजे तुमकां एक गोटो जर पळयलो जाल्यार. पूण कसो तूं काणकोण मेरेन वता आसतना काणकोण मेरेन वताना सगळे 66 मेरेन दिसतालेच की इंडिया अलायन्स आघाडी आसा. आनी फोंड्या जेन्ना कावंट करताले तुमकां दिसतालें की चित्र बदलतलें. काणकोण फोंड्यात जर इंडिया अलायन्साक जर आघाडी मेळ्ळी जाल्यार आनी विचारपाची गरज ना सावथ गोवा काँग्रेस आयलो म्हणपाचो. काल काँग्रेसीन एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ले तातूंत काँग्रेस प्रदेशाचो स्टेटमेंट केल्लो की हां तर ताणें म्हणिल्लें की दोनी सीट काँग्रेसची आसतल्यो म्हणून. न्ही प्रत्येकाक कोण आपलो आसचो ना असो कोण म्हणूंक शकना. तांणी दावो करूंकूच जाय न्ही दोनी आसतले भितूंतल्यान. आनी तांणी हो फटींग सांगता भयाचें वातावरण निर्मिती जातली हें करपाक सोदता अशें वेगवेगळे प्रत्येकाची मतां आसात ताणें स्वतंत्र आहात ते आपलें मत व्यक्त करपा खातीर.
हाचो असो न्ही की बाबा की आतां चित्र तर आमी हें कित्याक करपाक जाय, आतां तें चित्र स्पश्ट जावपाचेंच आसा. आमी नॅशनल लेवलाचेर पळोवया कितें आसा तें. आतां NDA 237 दाखयतात. हय. आनी इंडिया आघाडी 183 दाखयतात. म्हणजे जवळ जवळ लागीं आसात तशें पळोवंक गेल्यार. आनी हेर जे आसात पळय तातूंत ते आतां 21 दाखयल्या. आनी पूण हेर जर म्हत्वाचो रोल हें करता तातूंतल्यान म्हणजे हें सरळ सरळ दिसता की 1 to 1 फायट ही 1 to 1 फायट दिसता. बरोबर. हेर जे कोण आसात ते अपक्ष म्हणया हे धरया तांणी अजून म्हणजे हें मारूंक ना, म्हणजे गती घेवंक ना तातूंतल्यान. हॅलो. आतां आमकां पळोवंक मेळ्ळा की श्रीपाद भाऊ कावंटिंगाचे थंय आसा. हय हय. तेन्ना तांचे भोवतेक कावंटींग सुरू जाल्लें अशें दिसता म्हाका. न्ही हे जे एजंट आसात, निवडणूक एजंट आसात आनी तांकां सगळ्यांक ट्रेन केल्ले आसात पक्षान. म्हणजे काँग्रेसवाल्यांनी काल जाहीर केलां की आमी इलेक्शन एजंटाक ट्रेन केल्यात. थंय कसलेच जगलरी जावची ना, हात चालाकी कोण करचो ना. थंय सारकेंच लक्ष दिवचें पडटलें. ते कितें लक्ष दिवपाक जाय, कसली कसली फॉर्मां आसतली ती कशी भरपाक जाय, थंय कांय कितें चुकूंक उपकारना, कितें उरलां हाचे बद्दल दोनी म्हणजे 2 दीस काँग्रेसीन ट्रेनिंग दिली, BJPनी ट्रेनिंग दिली. हे आतां जे कोण भितर सरल्यात ते म्हणजे परफेक्ट आसा, ते काटेकोरपणे पळयतले. आतां जो कॅन्डिडेट भितर आसा भितरल्यान कॅन्डिडेट आनी एजंट सोडून आनी कोण भितून सरूंक शकना. मडगांवां आतां बोवाळ जालो, कंप्लेंट जाल्या मडगांवां आनी की मडगांवचो आमदार भितर कसो सरलो म्हण इंडिया अलायन्सच्या उमेदवारान हो कित्याक हांगासर म्हण थंय बोवाळ घातलो. थंय रिस्ट्रिक्शन्स आसा न्ही भितरल्यान. तुका मान्यता ना जाल्यार भितून प्रवेश ना भितरल्यान. आतां पणजे आमी आतां चवकशी केल्ली भितरल्यान की हांगासर आल्तिनूर भितरल्यान जे कोण कार्यकर्ते जमयल्ले तांकां धांवडले भायर. ते भितून सरूंकूच ना, रस्त्यार जमिल्ले, रस्तो क्लियर केलो तातूंतल्यान. म्हणजे इतलें स्ट्रिक्ट आसा वातावरण भितर. फाल्यां तुमी कितें जगलरी केली आनी हे केली असो आरोप जावंक शकता. हाच्या पयलीं इलेक्शन म्हणजे हांव जर हरलो जाल्यार मागीर ते EVMचो दोश. हांव जर जिखलो जाल्यार म्हाका क्रेडीट. अशें सादारण जनरल हे म्हणजे लोक हांसतात हे पिशेपणा म्हण. पण अशें जावंक नाका. मागीर तो कसो भितून सरलो, हे भायर कशें जालें भितरल्यान. हें अशें चित्र आसा भितरल्यान. आनी जितलो टफ म्हणटा पळय तुमी आतां 243 NDA दाखयता आनी इंडिया अलायन्स 193 जाता. जितले टफ जातले पळय तितली कडवटपणां वाडटली भितरल्यान. म्हणजे दोनी हेवटेन ग्रुप आसलो आनी तेवटेन ग्रुप आसलो. आमी जिखता खमरी तुमरीचेर येतले. म्हणजे गोंयान तरी तुमकां खबर आसा गोंयान हेच्या पयलीं आमी केन्ना मारामारी पळोवं ना इलेक्शनाच्या भितरल्यान. हें पळोवं ना. रिजल्ट जाल्ल्या उपरांत ताज्या कॅन्डिडेटाच्या दाराचेर हरला पळय ताच्या त्या दाराचेर वचून फुगोट्यो मारल्या. पण ह्या वेळेस जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना काल राजीव कुमारान सांगिल्लें इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिशनर काय ह्या वेळार इलेक्शन बरे तरेन जालां. हिंसा बिंसा तशी कांय जावंक ना. म्हणटकर त्या नुसार हे मतमेजणी सुद्दां वेवस्थीत जातली असो अनमास आसा. हाचेर कितें जाता मतदान जाता पळय तेन्ना चड करून हिंसा इतली जायना. पूण आतां पयर आमी हांगा पळयलें खंय वेस्ट बेंगालाक पळयलें, पश्चिम बंगालाक तर हाचो एक्झीट पोलाच्या रिजल्टाचेर गुळी घालून मारलो. म्हणजे हत्या जाली. एक्झीट पोलाच्या रिजल्टाच्या वयल्यानूच कार्यकर्त्या भितून पेटले भितरल्यान. आनी रिजल्ट जाल्या उपरांत मागीर एक हें येता हितून. म्हणून आतां सोरोबंदी कित्याक ह्या कावंटिंगाच्या वेळाचेर सोरो बंद कित्याक करपाचो, बारां बंद कित्याक, लागींची दुकानां आनी हे सगळें बंद कित्याक भितरल्यान की तूं एक असो एक उन्माद आमी जिखले जाता भितरल्यान. आनी आत्तां जसो ट्रेंड येतलो पळय तेन्ना हुश घालप सुरू जातलें, तेवढे एका सायडींतल्यान रंग लावप सुरू जातलें.
असे वेगवेगळे प्रकार सुरू जातले ते डेंजर ट्रेंड हो. पण आता पळयत जाल्यार ट्रेंड पळयत जाल्यार NDA 253 जालो. हय NDA 350 पाव आसता दिसना. 254 आणि 194 दोगी जाण सायड बाय सायड वतात. डिफरन्स फक्त एक 50चे आसा. म्हणून तो एक्झिट पोल केल्लो तो बरोबर ना असो अशें दिसना. 400 पार अशें जर म्हणिल्लें जाल्यार आतांच 350 जावपाक जाय आशिल्लें. हय करेक्ट. हो जो मुवमेंट आसा तो 350चो आसपाक जाय आशिल्लो जाल्यार मागीर उपरांत आतां उरल्या कितले मेजपाचे तशें पळोवपाक गेले तातूंत 70 उरल्या 70चे 70 घेवचे पडले. हय तरी 350 जायना. हो एक ट्रेंड भितूंतल्यान लास्ट तुमी सांगता हांव तुमकां की 11 11:30 मेरेन जी लीड आसतली पळय ती आनी कवर करपाक जायना भितूंतल्यान. ती अशी गोंयांत तर कितली मतां हय थोडी हय थंय हाय लेवलाचेर बरोबर. पण मतां जरी कमी जरी असली भितूंतल्यान आमची तरी कावंटींग परत आसा. व्हीव्हीपॅटचें कावंटींग आसा थंय परत गोंधळ जावपाचो आसा. म्हणजे ना हे मेजून दाखया ते मेजून दाखया हें आमकां मान्य ना. आरोप प्रत्यारोप भितूंतल्यान हे सगळें जावपाचें आसा. पूण NDA जे म्हणटाले पळय त्या प्रमाणे तांचे ते सगळें चुकीचें दिसता. तांचें सांगप ते सामकें चुकीचेंशें दिसता हाजे प्रमाणे एक्झिट पोला प्रमाणे. ना एक्झिट पोला प्रमाणे अशें न्ही. तांणी डिक्लेअर 400 पार अशें करून कितें केलें 400 पार अशें करून कितें केलें की एक हवा तयार केली. ही हवा प्रत्यक्षान जर पळोवपाक जर गेल्यार 1-1 इलेक्शन जालां. 1-1 इलेक्शन जालां म्हणजे सगळे ह्या सायडींतल्यान एक गट एकठांय जाला दुसरो फूट कसलीच ना. जेन्ना फूट जेन्ना ना भितूंतल्यान तेन्ना सरळ सरळ दिसता की हो मतप्रवाह दिसता. ह्या मतप्रवाहान आनी त्या मतप्रवाहान अशें मतदान जाल्लें आसात म्हण तें इक्वल येतलें न्ही. फूट जर आशिल्ली जाल्यार कळपाचें भितर. परत ही आतां वाडली संख्या NDAची 257 जाली आनी ती आतां 192 आशिल्ली आतां 193 एक वाडत वता. हय दिल्ली 7तले 7 भाजपाक 5 दिल्ली 5 हाजेर आघाडीचेर आसा. काँग्रेस अजून काय ना आप 2 म्हणजे हो आपाक धक्को बशिल्ले भशेन जालें ना. भाजपान जर एंट्री मारली दिल्लीक तर आपाचें अस्तित्व खंय उरलें. आप जो आसा पळय आपान कॉन्सन्ट्रेट केल्ले विधानसभेचेर आनी लोकसभेक काँग्रेसीक मेळटले अशें जाल्लें. पण काँग्रेसीक दिवकूच ना न्ही तांणी. आपान सगळें जे काबीज केलें म्हणजे विधानसभाय काबीज करपाची आनी लोकसभाय काबीज करपाचो असो हेतू जालो भितूंतल्यान. मागीर अलायन्स कसलें उरलें तांचें बरोबर. आतां विधानसभा तांच्या हातीन आसा. पूण 7 पैकी 5 भाजप म्हळ्यार भाजप तांणी एंट्री घेतली न्ही. म्हणून केजरीवाल कादेंतल्यान भायर येवन व्हडलोसो इफेक्ट कांयच जालो ना. इफेक्ट जालो ना हातूंतल्यान हें सारकें तातूंतल्यान. पूण एक ताणें सहानुभुतीची लाट तयार करपाचो प्रयत्न केलो. आतां कितले मार्जीन कशें जालां तें कांय खबर ना. पूण हो जो आंकडो दिसता 7 पैकी 7 5 येवप दिल्ली सारकेल्या म्हणजे जंय आशा सोडिल्ली तांणी थंय 5 तांणी घेत दिले म्हणजे वेगळे कितें तरी न्ही. म्हणजे बाकीचे कडेन उत्तर प्रदेशाक कितें आसतलें उत्तर प्रदेशाक चड लीड आसतली. आतां आमकां आतां अंदमान निकोबाराचो रिजल्ट आतां एक मातसो डिस्टर्ब करतात मुखार मदीं. आतां रमाकांत खलप उलोवपाचे आसात तांचे मातशें आयकुया. बरें. काय चित्र आहे काय वाटतंय काय नाही आनंद बीजेपी लीड सगळे अजून वेळ झालो ना पण कितले कॉन्फिडन्स फुल कॉन्फिडन्स फुल कॉन्फिडन्स दोन्ही जागा काँग्रेसला दोन्ही जागा मिळतील.
पण आता रमाकांत खलोपान सांगला की दोन्ही जागा काँग्रेसीक मेळटली म्हणून. आणि तुम्ही मग इतले कॉन्फिडन्स आसा, इतलो कॉन्फिडन्स आसा. हय पूण हे कॉन्फिडन्स त्यांच्या हाजे वयल्यान आयला आतलें. ओवरऑल ट्रेंड पळयते कर अशें दिसून आयला तांकां. नॅशनल लेवलचो ट्रेंड सामको निराशजनक ना, भितरल्यान व्हडलो डिफरन्सूय ना, व्हडले डिफरन्स कांय ना. आतां हेर 24 कोण आसा ते पळोवचे पडटले. पूण हरियाणात भाजपा लिडींग आसा, 4 आसा, काँग्रेसी 5 आसा. नेक टू नेक चल्ला सगळे कडेन, नेक टू नेक चल्ला. हिमाचल प्रदेशांनी भाजपाक 4 पैकी 4 आसा. आनी हे जे कळटाले गुजराताकूय कळटा, गुजराताक काँग्रेसीक 5 दाखयता आनी बीजेपीक 20 दाखयता. कर्नाटक जो आसा तर कर्नाटकान काँग्रेसाचें सरकार आसा, थंय कर्नाटकान तांणी मुसुंडी मारूंक जाय आशिल्ली, लीड घेवंक जाय आशिल्ली, पण बीजेपीक 15 दाखयता आनी काँग्रेसीक 11 दाखयता कर्नाटकान. सगळे कडेन नेक टू नेक फायट चल्ला अशें म्हणपाक जाता. तेन्ना 400 पार ना, 400 पार जायना. हे फक्त दाखयल्ले एक हवा ही. हे चित्र कळटा भितरल्यान की इंडिया अलायन्स आतां कर्नाटकान 28चे 28 जाले भितरल्यान. तातूंतल्यान भाजपाक 15, काँग्रेसीक 11 आनी जेडी 2 अशें चित्र जालें भितरल्यान. तरी कर्नाटकान सरकार आसूनय काँग्रेसचें भाजपान लीड घेतली. आनी ते बी जर भाजप पळयत जाल्यार ती कोस्टल लायन जी आसा सगळी किनारी भितरल्यान, हो सगळो किनारी प्रदेश बीजेपीन घेतलो. करेक्ट. आनी जो भितरलो इंटेरियर ग्रामीण भाग जो आसा तो काँग्रेसीक गेला. काँग्रेसीक गेला आनी जेडीएस व्हडलेशें कांय करूं शकले ना. आनी ते कांय हेंय करचे नाशिल्ले तेंचे. कांय हे 2 आयले ते खूब आयले म्हणपाचे तांचे. इतले बदनाम जाल्ले ताच्या पयलींच, इलेक्शनाच्या पयलींच बदनाम जाल्ले भितरल्यान. कर्नाटकान एक पळोवपा सारकें आसा तें म्हणजे हसन. हसनाक तो हो जो आशिल्लो न्ही तो सेक्स सँडलान घुसपल्लो प्रज्वल, ताजें पळोवपाक दिसलें कितें जालां तें. आनी दुसरो म्हणजे आमचे मल्लिकार्जून खरगे तांचो जावंय कॉन्टेस्ट करता, मग तेंय पळोवपाक सारकें आसा. तें कळिल्लें जाल्यार बरें जातलें आशिल्लें. अजून वैयक्तीक खंयच्या हातूंत लिडींग आसा तें कळना. पंजाबान भाजपा एकूच मेळ्ळा, काँग्रेस आप 3. पंजाबाक हे सगळे अजुनूय मेरेन हो म्हाका दिसता हो लिडिंगूच ट्रेंड. आनी एकदां ट्रेंड जर आयलो न्ही उपरांत तो हें जायना, फाटीक येवपाक जायना, कवर जाता. कर्नाटकातले 28 पैकी भाजपान 15 मारले, म्हणजे मोर देन 50% जालें तांचें. 50% जालें न्ही, 50% जालें तांचें. ओके. जंय अपेक्षा नाशिल्ली थंय जर बीजेपीक जितली जर अपेक्षा मेळटा जाल्यार एनडीएचे वाडत आसा. 265 पावला आतां, कारण एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जाय जाल्यार 270 जावंक जाय. 270 जातलो बरोबर 270चे लागीं पावत आसा ते. ना ते मेळटली, ती मेजॉरिटी मेळटली. हो एक्झिट पोल जो आसा तो सारको तांचो. पूण 400 पार हो जायना, 400 पार जायना. अच्छा, ओके. आतां हेतूंत पश्चिम बंगालाक पळया ट्रेंड कसो आसा तो. आसन कर्नाटका एच डी रेवण्णा जो आसा न्ही तो फाटी चलता, फाटी वता. हे चित्र दिसता तुमी आत्तां म्हणिल्लें थंय चड इंट्रस्ट आसा आनी तें आतां उगड जालें. लोकांचें लक्ष हांगा आसा, कारण लोक ताका मतदान करता की ना हाजेर डिफरंट आसा. कारण ताणें भयंकर केल्लें आसा. 2000 वयर सीडी केल्ली आसा आनी 400 वयर चलया बायलांचेर बलात्कार केल्ले आसा. त्या खातीर आरोप जरी आसलो कळ्ळें तरी पण आयज हो मतदाराक तुमी फटोवंक शकनात. मतदार शाणो जाला. आतां आदल्या भशेन न्ही, पयशाच्या नेटाचेर तुमी कितें करूंक शकता असो प्रकार ना आतां. बरोबर. हें आतां चित्र स्पश्ट जावपाक लागलें. लोकांनी शाणे जावपाक जाय भितर, लोकांनी न्ही राजकारण्यांनी शाणे जावपाक जाय. बरोबर. हे हाजे वयल्यान दिसता की लोकांनी ताका जाय जाय दमण दीव जो आसा पळय थंय एकूच जगदीश शेट्टर तो बी हेर हांकां दाखयता. बेळगांव जगदीश शेट्टर भाजपाचो उमेदवार फुडें आसा. फुडें आसा जगदीश शेट्टर.
बेळगांव PM बरें आसा तेजें. शेट्टर, जगदीश शेट्टर. हिमाचल प्रदेशांत 4, गुजरातांत 20. गोंयच्या अजूनही एकूच दाखयता अजून तातूंतल्यान. हांवें म्हणलें पळय तुमकां. ओके. हय ते आतां दयानंद सोपटे स्क्रीनीचेर दिसतलो. ताजो बायट आसा आतां. तो कितें उलयला कितें तें पळोवया. हे फर्स्ट हे आहा पळय रावंड तातूंत लीड दाखयता इन्क्लुडींग मांद्रे. लीड सद्या पयले हातूंत 1900+ दाखयता. तो BJP. सावथाक थोडोसो डिफरंट आसा पण फर्स्ट किंवा सेकंड रावंड म्हणया फुडें डेफिनेटली सावथाक आमी जिखतले आनी नॉर्थाक 100%. म्हणजे ताणें मान्य केलां की सावथाक फाटी आसात आमी. नॉर्थाक म्हणजे मांद्र्यान जर 2000 लीड जर आसत जाल्यार ती कवर करपाक जावची ना. मांद्रे साकून फुडें येतकच तें शक्यच ना. तशेंच कसो फूड तूं येता पळय दिल्लो साळगांव परबोरी तुगेले शिवोली बिलोली ते वाडत वतले. लीड चित्र वाडत वतले. ताका तें शक्य ना. ही कवर करपाक जावची ना. आनी 70 वाळपळी पावता तसो तें भयंकर वाडटलें. पूण नॉर्थाचो सीट भोवतेक BJPकूच वतलो असो दिसता. तो ऑलरेडी तेन्ना जेन्ना इलेक्शन जाल्लें पळय तातूंतल्यान म्हणजे प्लस पॉयंट आशिल्लो न्ही. आतां सोपटे मंत्री इतलीं वर्सां खासदार आसात तशेंच तांकां फाटी काडप तांकां हारोवप तशें कठीण. आनी तितलेच तोडीचो म्हणजे एक बरें जालें की तितल्याच तोडीचो इंडिया अलायन्सचो उमेदवार आशिल्लो. तो जर दुसरो कोण आशिल्लो जाल्यार कितें म्हणटा तशें इजी जावपाचें. पण तशें ना. तितलें टफ जालें. राजस्थानाचें चित्र मध्य प्रदेशाचे आयले. मध्य प्रदेशचे 29 पैकी 29तले 28 BJP. BJPन सामकें हें केलां स्वीप केलें तें. स्वीप केल्ल्या भशेन जालें न्हू सगळें. मध्य प्रदेश काँग्रेसी एकूच मेळ्ळा. काँग्रेसी एकूच मेळ्ळा. 28 म्हणजे 270 270 275 274 जाले. म्हणजे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कडेन NDA पावत आयली, क्रॉस केली. तेच म्हणटा न्ही. दिल्ली आनी आमी कर्नाटका पळयले जंय भाजपचें सरकार ना थंय इतली तांणी हें घेतल्या. जाल्यार मध्य प्रदेशान हें करप म्हणजे सगळें झाडू मारून एकठांय करप भितरल्यान हें करप हें अजापाची खबर न्ही. मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश उरला न्ही. उत्तर प्रदेशा कडेन पळोवपाची. वेस्ट बेंगाल पळया तुमी भितरल्यान ही भाजपाक 22 दाखयता. राजस्थान उरला. राजस्थान सामको इम्पॉर्टंट. राजस्थान भाजपान 25तले 13. आणि नो काँग्रेस म्हणजे खूप झाले. नो काँग्रेसीक नो म्हळ्यार खूप झाले. पूण ते 13 BJP. CPM आयला तातूंत एक. राजस्थानाक CPMन एंट्री मारल्या. हे लक्षणीय आसा. पण भाजपाक बरें मेळ्ळें त्या मनान. काँग्रेसीक एंट्री मारली ताणें बरीच मारली. बरेच फुडें गेले ते राजस्थानाक इतले मेळत तशें दिसून नाशिल्लें. ना पण राजस्थानाक एका टायमाचेर काँग्रेसचोच बालो किल्लो न्ही. कितें तातूंत सुद्दां तांणी हें घेतलां राखलां आपलें. आतां अस्तंत बंगाल पळय. अस्तंत बंगालाक भाजप 22चेर 42तले 22 शक्यच नाशिल्लें न्ही. शक्यच नाशिल्लें. मागीर ते आनी हे 18 आनी 22 तरी तांचे परस चडूच न्ही. चडूच जालें बरोबर. काँग्रेस एकूच. आनी जंय एका टायमाचो CPMचो बाले किल्लो आशिल्लो थंय ते एकूच. आनी ह्या फाटीक तांणी स्थानूच दिवना. काँग्रेस एक आयलो तो खूब जालो. अस्तंत बंगालाक भाजपान भरपूर प्रचार केल्लो. स्पेशली मोदीन 75 दिसां भितर जवळ जवळ 200 रॅलीज केल्यो सगळ्यो टोटल. बरोबर. ताजो परिणाम असो दिसून येता की तांकां जंय मेळनाशिल्ले जागो खंयच्या विधानसभेत जे कॉन्स्टिट्युशन जागे मेळनाशिल्ले ते तांकां चड मेळपाक लागले. तांच्यांनी भरपूर रोड शो बीन केल्ले आसा पंतप्रधानांनी.
ताजो इफेक्ट दिसून येता. आसतना बंगालाक 22 वेळा म्हणजे खरोखर लक्षात घेवपा सारकी गजाल. जम्मू काश्मीरान तर काँग्रेसीक एकूय दाखयना आणि बीजेपीक 2 दाखयता. ही बरी खबर न्ही. म्हणजे अजापाची खबर म्हणजे बरी खबर म्हणजे वेगळो ट्रेंड जालो भितरल्यान, चित्र बदललें. आता आमचो सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत येतलो. खंय सावथाक म्हणटा तुमी आनी नॉर्थाक म्हणटा अजुनूय 1 लाखाचे मेंटेन करता. आशावादी आसात. तांणी कितें म्हणिल्लें की आमी 1 लाखाच्या वयर लीड घेतले नॉर्थाक. पण आतां 60 ते 70 म्हणटा. पण तितली जावची ना. सावथाक ते अजूनही आशावादी आसात. सावथाक अजूनही आशावादी आशा सोडू ना. आशा सोडू ना तांचे सावथाची. पण लीड जितली अपेक्षित केलेली तितली मेळची ना. तितली मेळची ना. आता केरळाचे फिगर आयले पळय. केरळात सुद्धा काँग्रेसीक 14 आसा. केरळान 14 काँग्रेस 14 न्ही, जवळ सगळेच काँग्रेस म्हणपाचे भितरल्यान 14. आनी भाजपा काय भाजपा एकूच आसा. भाजपाक कांयच ना. तो मेळो तो खूब जालो. आता केरळात पळोवंक आमगेलो राहुल गांधी आसा वायनाड. आनीक शशी थरूर आसा त्रिवेंद्रम तिरुअनंतपुरम. म्हणटकीर एक दोग जाण तांचे बळिल्ले जाल्यार कळटले आशिल्ले. भोवतेक राहुल गांधी येवंक शकता वायनाडांतल्यान. आनीक शशी थरुराचें पळोवचें पडटलें. तांचें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें जाल्यार कळटलें कशें चल्लां तें. पूण काँग्रेस 14 आसा म्हणजे डेफिनेटली चित्र बरें आसा. एनडीएचो सद्या आंकडो 278 जाला. 278 जाला. पूण ज्या नेटान वचूं जाय तसो फुडें वचना तो. आतां 400 पाराच्या जाग्याचेर आमी 300 पार म्हणटा. 502 जातात. हें निकाल जाल्ले आसा. 503चे चलिल्ले आसा. तातूंतले 278 म्हणल्यार व्हडलेशें दिसना म्हाका काय. हय. आनी हेर जे 21 आशिल्ले ते 28 जाले. म्हणजे वायनाड राहुल गांधी फुडें आसा. वायनाड राहुल गांधी फुडें आसा. तो जिखतलो अशें दिसता. ते जालेंच न्ही. तो जिखना जाल्यार मागीर तो जर हें जर वयलें जे चित्र जें आशिल्लें तें जर बदललें म्हणजे सामकें 400 पार जाले जाल्यार तो वचपाचो. राहुल गांधी जिखता. आनी फक्त शशी थरूर पळोवचो पडटलो तिरुअनंतपुरम. तो लिडींग आसा जाल्यार. बरोबर. शशी थरूर लीड हांगासर हें दाखयता पळय. तितून तो लीड आसा. सेकंड दाखयता. केरळांत काँग्रेसीन सामकी बाजी मारल्या. ताजे खातीर ते आतां तामिळनाडू भाजपा कांयच ना. बरोबर. 32 15 बुक आहे. इंडिया आघाडी दिसता 12. बरोबर. इंडिया आघाडी 12 म्हणजे द्रमुक आनी हेचो बाले किल्लो न्ही विचार. तांणी सद्या स्वीप करपाक जाय आशिल्ले तरी तांकां 15 मेळ्ळे. भाजपाक कांयच ना ते. भाजप शेणलो ते टोटल. त्या खातीर ते चड फुडें वचूंक शकचे ना. बाकीचे जे कोण आशिल्ले पळय इंडिपेंडंट आनी तुकाय नाका म्हाकाय नाका पूण इंडिपेंडंटाक बी तसो कोण हेंच दिवंक ना. चान्सूच दिवंक ना तातूंत. ही सरळ 1 to 1 फायट जाल्या. तामिळनाडू सामकें शेणले बीजेपी. टोटल बीजेपी ना. एनडीए एकूय ना तातूंत. ना कांय ना. इंडिया आघाडीक 12 आसा. म्हणजे इंडिया आघाडीन थंय बरें घेतले. ताजे खातीर इंडिया 194 पावूंक शकले. एनडीए 281 आसा. पळयत जाल्यार एनडीए 300 जातले अशें दिसता. 503 जाले न्ही आनी 43 उरले 40 उरल्या. 40तले 12 सुद्दां 19 मेळत जाल्यार 300 जातले. इजी जातले. इजी जातले. पूण आतां म्हाका एक सांग पळय. हें तुका चित्र अशें कित्याक दिसपाक लागलां आतां. हें चित्र जें आशिल्लें पळय भितरल्यान ती 400 पारची हवा फक्त
हां आनी प्रत्यक्षात हें 1 to 1 फायट जालें जाल्यार अशें जातलें हें तांकां BJP वाल्यांकूय खबर आशिल्लें आनी काँग्रेसवाल्यांकूय खबर आशिल्लें. काल काँग्रेसवाल्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स ज्या कॉन्फिडन्सान घेतल्या की आमी दोनूय जिखता वा हें जिखता ती खंयच्याय हाचेर घेतल्या खबर आसा न्ही चित्र दिसता भितूंतल्यान. आयज जर पळयत भितूंतल्यान की कठीण म्हणजे एकदम अशें स्विफ्ट करून हवा जाली आनी ते हवेंतल्यान हें जाय तिरुअनंतपुरम शशी थरूर फुडें आसा काँग्रेसचो. शशी थरूर फुडें. ओडिसाचें पळयात चित्र तुमी तर ओडिसान भाजप फुडें आसा काँग्रेसान 3 घेतले 13 पैकी 9. हय आनी भाजपाक 9. भाजपाक 9 मेळ्ळे 3 काँग्रेसीक. ओके पळय NDA 279 280 पावले. पूण कित्या खातीर दिसता तुमकां तें अशें चित्र एकदम बदल्लेशें म्हणजे फक्त हवा निर्माण केल्ली दिसता. चित्र बदलूंक ना हें चित्र बदलूंक ना भितूंतल्यान ही 400 पारची हवा जाल्ल्या कारणान आमकां तशें दिसता की एक सायडींतले एक तर्फी जातलें हें सगळें. पूण एक तर्फी जावना. जेन्ना इलेक्शनूच जालां भितूंतल्यान 2 मतप्रवाहाचेर जाला. 2 मतप्रवाह कॅन्डिडेट पळोवना लोकांनी आतां तो कोण कॅन्डिडेट हे पळोवना. आमी मत कोणाक घातलां वयर पार्टीक घातलां वा मोदीक घातलां वा आनी अशें हेका घातलां म्हणजे मोदी विरोधान का मोदीक असो ट्रेंड जाला हो. ताका लागून हें चित्र अशें जावपाचें. आपय इंडिया अलायन्स 200 पार जाले. हय 200 पार जाले. हय म्हणजे तुमी 100 जावचे ना अशें जेन्ना ते 200 जाले अशें म्हणटाले ते हें जालें. आतां येतात पळय आतां खंयचे येता ते मध्य प्रदेश झाडून सगळे झाडून सगळे एक दाखयताले भितर भाजपा 29चे 29 मध्य प्रदेशात अशें चित्र देशभर आसतलें अशें वातावरण जाल्लें करेक्ट. पूण तशें वातावरण जावं ना तें. हय मध्य प्रदेशात ताणें सगळें स्वीप केलें. उरला तो उत्तर प्रदेश दिसता म्हाका. उत्तर प्रदेशा कडेन पळोवपा सारकें आसतलें तातूंत. उत्तर प्रदेशाचेर सगळें डिपेंड आसा. आनी आंध्र प्रदेशान भाजपाक 4 मेळ्ळ्या. 4चेर फुडें आसात ते. ओके TDP 15. आसामान पळया. आसामान आतां UPचेर पळय UP भाजप 36 75चे 36 म्हणजे मोर दॅन 50%. हय तरी सपाट केला. सपाट 32 मारलो 32 काडले ताणें. नेक टू नेक आहा सामकें. उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टीन बरें 32 केले. हय तितले योगीचो जादू चलतलो तशें कांय जालें ना. सपाट जातलो तशें कांय जालें अशें कांय जालें तशें कांयच जालें ना. तशें कांयच जाल्लें दिसूनय येना तें. 36 म्हळ्यार व्हडलें जालें ना तें. कारण समाजवादी पार्टीन 32 म्हणजे भरपूर घेतल्या. काँग्रेसीक मातशें मार बसला अशें. हय NDA काँग्रेसचे 6 सपाचे 32 आनी एक RLD जर अशें धरले जाल्यार 39 जाता. चड जाता भाजपा पेक्षा चड जालें तें. NDA थंय 285चेरूच गडबडटा. कन्नूजच्या उत्तर प्रदेशान अखिलेश यादव आयलो तो येतलो. सपा आयलो म्हणटकर आनी विचारपाचेंच ना. फुडें आसा. हय फुडें आसा तो येतलोच ते. ताजीच कॉन्स्टिट्युन्सी दी कन्नूज. कर्नाटकान उडपी तो श्रीनिवास पुजारी तो फुडें आसा. इंडी 198 200चेर पावत आयले इंडी आघाडी. इंडी आघाडी आत्तां 200 दाखय 200 पार करतलेच ते. पार करतले शुअर. पूण हो आतां NDA आतां 300 करता काय कितें ते पळोवपाचेंच. तरी आसून उरल्या न्ही बेसी. इंडी 200 जालें 200 दाखयता. 200 दाखयता इंडी. उरल्या व्हडलेशे व्हरू ना आतां 30 उरल्यात ते सगळे. हय पलकड
ते जनरल इलेक्शन. चंदीगडाक मनीष तिवारी फुडे. मनीष तिवारी काँग्रेसचो फुडे. काँग्रेसचो. आता विधानसभेचो जर रिजल्ट जर पळयत हितूंतल्यान जाल्यार थंय हिमाचल प्रदेशान पळय भाजपाक 4, भाजपान 4चे 4 घेतले. टोटल सीट्स तांच्यानी काडले. ते हे म्हणजे गृहीतच धरले नाही. हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश ही रनावत आयली, कंगना रनावत आयली. मंडीच्यान कंगना रनावत डेफिनेटली येता. ती फुडें आशिल्ली. म्हणजे गोंयान बीजेपीचे सरकार आसा, गोंया कडल्यान 2चे-2 बीजेपी वतले अशी अपेक्षा आशिल्ली, जशें मध्य प्रदेशाक केला आनी हिमाचल प्रदेशाक केला. पण तशी ना, आता सध्या चित्र ना. तरी अजून आशावादी आसात. दोघे जण आशावादी आसात. दोघी पार्टी आशावादी आसात. पळय NDA 289 पावल्या. बरें. दुपार बाबा आतां आमी मातसो विसव घेवया. तेन्ना तुमी स्टुडियोन येवन आमकां आमचे बरोबर ह्या मतमेजणी संबंधान उलयल्ल्या बद्दल तुमकां देव बरें करूं. आनी केन्नाच वेळ गेलो कळना आमकां. म्हणजे इंट्रस्ट वाडत आसा इल्लो इल्लो. तुमकांय देव बरें करूं. देव बरें. सबसे पहले अपने सेट टॉप बॉक्स के रिमोट से मेन्यू दबाएं, उसके बाद इंस्टॉलेशन में जाएं, फिर स्क्रीन पर दिख रहे टीपी लिस्ट को सेलेक्ट करें और फिर फ्रीक्वेंसी 11090 मेगाहर्ट्ज, सिंबल रेट 29500, पोलैरिटी V सेव करके सेव का बटन दबाएं। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई गई सभी फ्रीक्वेंसी और सिंबल रेट को आप इसी प्रकार से सेव करें और फिर सर्च करें। ध्यान रखें